मुझा देवा तू सर्वोरो röstnar muso deni koro segera karsa mogutuso have sedans koro favor mogak deva तुझा लगता कालीस मुझे तू खा देता मोगक देवा तुझा लगता कालीस मुझे मोगाच्यानो एवकरिस्तांतलो जेजू ह्या घडये आमच्या मुखार आसा. तो जेजू आमचो मोग करता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. तो जेजू आमकां आमचे खातीर जीव दिल्लो, आमकां बरें करच्या खातीर संवसाराक आयिल्लो, देवाच्या मोगा विशीं आमकां शिकोवण दिल्लो. तोच जेजू ह्या घडये आमच्या मुखार आसा. ताच्या मोगा विशीं आमी नियाळया. कितलो मोग म्हजो केलोय, म्हाका रोसलोय, म्हाका पोसलोय, हर एक म्हजो अपराध सोंसलोय. यम कांडांतलो येदोळ तुवें म्हाका राखलोय ह्या उतरांनी गीत आमी गावया. कितलो मोग म्हजो केलोय, म्हाका रोसलोय, म्हाका पोसलोय, हर एक म्हजो अपराध सोंसलोय. येम कोडांतलो येदोळ राखलोय, मोगाक देवा तुझा लगता काळीज मुझे तुका दिता. मोगाक देवा तुझा लगता काळीज मुझे तुका दिता. मोगळा जेजू, तुज्या रक्तान, तुज्या मांसान म्हाका तुवें पोसलोय आनी असो तुजो मोग म्हाका तुवें दाखयलाय. मोगळा जेजू, म्हजे खातीर कुडसार तूं मेलोय आनी ह्या मारिफात म्हजी सडवण करन सर्गीचो दायजी म्हाका तुवें केलोय. मोगळा जेजू, तूं आज म्हजे मुखार आसाय. तुका हांव वरदान करतां, तुका हांव नमन करतां आनी तुजो मोग हांव नियाळटां. तुझा रक्तान, तुझा मांसान म्हाका पोसलाय. व्हडा मोगान मुझे खातीर कुळसार मेलोय. सर्गा दायजी म्हाका केलोय. मोगाक देवा तुझा
सक्रामेंतांतल्या मोगाळा जेसू, आयचो दीस एक पवित्र दीस आमा समेस्तांक आमच्या पापसेबान श्रेष्ठ वडिलान सगळ्या संवसाराक एकवटावन आयचो दीस मागण्याचो दीस, आराधनाचो दीस, प्राजिताचो दीस जावन समर्पिला. मोगाळा जेसू, आमी आमच्या पापसेबा संगाता मेळटाव आनी सगळ्या संवसारा खातीर आमचे मगणे तुका आमी अर्पिताव. ह्या संवसाराचेर व्हड एक खर्ग आयलां. कोविड-19 हे वायरस, ह्या वायरसा मुखांत्र लाखां लोक पिडेस्त जाला. हजारां लोक मरण पावला. लाखां लोक निराश्रीत जाला. काम नासतना, जेवंक नासतना लोक कश्टाता. कितलोसो लोक आपणाच्या गांवाक, आपणाच्या घरा वचो जाय म्हूण अत्रेकता. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत सुमया कोणा लागीं आमी वचूं? असल्या एका संकश्टाच्या वेळार सुमया कोणा लागीं आमी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां जिविताचीं. तुजे लागीं आसा बेसांव कुरपेचें. तुजे लागीं आसा आदार ससनाच्या जिविताक आमकां पावोवचो. तुजें तें आसा ती सखत कडप पर्यंत उदाक करचें तसलो. तर आज तुजेर आमी बरवस्तांव, तुजेर आमी फातयेतांव आनी ह्या घडये तुजे मुखार आमी हजर आसांव. तुका आमी नमान करतांव आनी तुजे लागीं मागतांव, सुमया तूं जा आमचो आसरो, तूं जा आमचो बरवसो. ह्या वेळार आमी उबे रावया. तुमच्या घरांनी तुमी आसात. देवाचें उतर आयकुवच्या खातीर ह्या घडये आमी उबे रावया. सांजूच्या वांजेलांत देवाच्या मोगा विशयंत जेजून सांगलेलीं तीं उतरां, 3रो अध्याय 16वें वाक्य, 16 आनी 17वें वाक्य चित दिवन आमी आयकुया आनी उपरांत त्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. निकोदेमा लागीं उलयता आसतना जेजू अशें म्हणालो, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. मोगाळा जेसू, त्या दिसा निकोदेमा लागीं तूं उलयल्लोय, पूण आज त्याच उतरांनी तूं म्हजे लागीं, आमचे लागीं उलयताय. देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार संवसार बचाव करच्याक. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की सक्कड संगती आमचे खातीर ताणें दिल्यो आनी निमाणें ताच्याच एकल्याच पुताक आमचे खातीर ताणें ओपून दिलो. मोगाळा देवा, हो तुजो व्हडतो मोग आज आमी नियाळतांव. मुखले 1-2-3 घंटे भक्तीपणान आमी करसूंक, तुजे मुखार आमी हो वेळ करचीत आसतना तो फळा बेदीक परी करसूंक आनी आमचो वेळ सफळ करूंक तूं आमकां आदार दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमी बसया आनी थोडो वेळ ह्या जेजूच्या मोगा विशयंत, देवाच्या मोगा विशयंत आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मोग करचो. मोग करचो म्हळ्यार ह्या उतराचो अर्थ आमी पयलें समजून घेवंक जाय. मोग करचो म्हळ्यार कितें?
मोग करचो म्हळ्यार आमी एक वस्तू या एक व्यक्ती आमची करून घेवची. मस्त दृश्टांतां दिवयेत. आमकां कोणाचो मोग? संवसाराचो नियाळ करता जाल्यार थोड्या जाणांक पयशांचो मोग. दुडू कितलो आसल्यारय पावना. सगळो दीस पयशां विशयंत, लेखपाका विशयंत, दुडवा विशयंत हेंच चिंताप ताच्या मोतींत. थोड्यांक तांच्या आस्तीच्या विशयंत जागो, तो म्हजो जागो देखून म्हजो जागो देखून हांव मोग करतां. मोग केल्यार म्हण न्हय, पूण त्या आस्ती खातीर झगडें, लढाई, मारामारी, केज आनी कितें जावनूच आसता. कित्याक म्हजो जागो, हांव म्हज्या जाग्याचो मोग करतां. घर, कार हें सगळें हांव नितळ दवरतां. कित्याक तें म्हजें म्हणलें म्हज्या मतींत आसा. आनी इल्लें मुखार गेलें हांव जाल्यार आमचीच म्हणली घरांत जर तरी एक गाय आसा, एक पेटो आसा, तांचो आमी मोग करता. आमी नांवान आपयता. त्या गायक या त्या पेट्याक आमी आपोवची एक रीत आसा. आनी त्या रितीन आपयतना पेटोय ताचो मोग दाखयता, गाय ताचो मोग दाखयता, लागीं आयल्यार लेवता, मोग दाखयता. हो म्हण जाती आनी मनशां मदलो एका तराचो संबंद. आमकां फ्रेंड्स आसात. आमच्या संतोशांत मस्त संतोश भोगता आसतना पयलें कोणाक आमी सांगता? कोण आमकां मस्त क्लोज आसा, आमचो फ्रेंड, पयलें ताका फोन करून खबर दिवंक आसा. कित्याक आमी ताचो मोग करता. देखून मोगान ताका आमी तो संदेश दिता. तशेंच इराराई भोगता आसतना, कश्ट भोगता आसतनाय आमी संपर्क करता, मोगाचो संपर्क. आनी आज ह्या विशयान नियाळ करता आसतना थोडो वेळ देवाच्या मोगा विशयंती आमी चिंतूंक जाय. उत्पत्ती ग्रंथाक आमी गेल्या जाल्यार देवान संवसार रचलो म्हणटा. एका उपरांत एक वस्तू, सूर्य, चंद्र, नेकेत्रां, संवसार, उदक, सुकी धरण आनी उपरांत मासली, सुकणीं, सावजां, जीवदाळी आनी कितें सगळें 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 रचलें देवान. ताणें सांगलें आनी तें आसा जालें. पूण मनशाक रचतना तशें न्ही. ताणें सांगलें तशें जालें म्हूण सांगूं ना. आनी मनशाक रचतना देव चिंता आनी म्हणटा, म्हज्याच सारक्याचो, म्हज्याच स्वरुपाचो एकल्याक हांव रचतलों. पळया, खंयचीय वस्तू आपणाच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची रचली ना, पूण देव मनशांचो मोग करता. देखून आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो ताका रचता. मागीर रचलो मात्र न्ही. आनी इल्लें मुंदरसून वाचलें जाल्यार ताणें रचल्ल्या हर एका श्रेश्ठेचेर ह्या मनशाक तो अधिकार दिता. पळया कितलो मोग ह्या देवाक मनशाचो. ताणें रचल्ल्या सगळ्या श्रेश्ठेचेर ह्या मनशाक तो अधिकार दिता, पदवी दिता. देवान मनशाचो मोग केलो. तुजो आनी म्हजोय तो मोग करता, परजेचो मोग करता. मोइजेच्या आपोवण्या विशयंत बरयता आसतना निर्गमन पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत हेंची ताप आमकां आयकूंक मेळटा. देव म्हणटा मोइजे लागीं, इजिप्तांत म्हजो लोक कश्ट जाता. इजिप्तांत म्हजो लोक. कोणें म्हणचें म्हजें म्हणून? कोण मोग करता ताणें मात्र म्हजें म्हणचें. इजिप्तांत म्हजो लोक कश्ट जाता, तांची बोब हांवें आयकल्या. तशें म्हळ्यार सगळी इस्रायल परजा देवान आपणाची करून गेल्ली ताची परजा, ताचो मोग ताका ताचे थंय आसा. देखून तांकां बचाव करच्या खातीर मोइजेक तो विंचता. नव्या सल्ल्याक आमी आयल्या जाल्यार आज आत्तां वाचलें तें देवाचें उतार आमी आयकलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो. संवसार नाश करच्याक न्हय, बदलाक संवसार बचाव करच्याक. हे घडी नियाळ करया गे आमी पातके गे, खंडीत आमी पातकी. पूण सबार फावटी आमी हेरांक पातकी म्हणचें आसा. तो गातकी, तो चोर, तो लुटकार, तो कुणीगार आनी असले मस्त लांब लिस्ट आमी करयेत आसात. सांगात आसा आमी पातकी. जर देवान हें सर लेखाक धरलें जाल्यार
आनी जेजू नास करूंक आयिल्लो जाल्यार सगळें सत्यानास जावन तें आसतलें. पूण देवान आमचो इतलोय मोग केला की आमकां तो बचाव करूंक, आमकां तो नास करच्याक न्हय, बदलाक बचाव करूंक तो आयिल्लो. हें आमी आज देवाच्या मोगा विशीं नियाळटा आसतना गूण चिंतूंक जाय. आमच्या तकलेंत, आमच्या मोतींत आमी आठोवंक जाय. मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायाक आमी गेल्या तर थंयसर देवाच्या मोगा विशयंत अशें आमकां आयकूंक मेळटा. देव बोऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेर सुर्यो उदेसो करता, पावस वोत्ता. तशें म्हळ्यार बोऱ्यांचेरय खोट्यांचेरय तो कोणायकी भेदभाव म्हणलें करिना. जावं तो केप्पो, जावं तो कुड्डो, जावं तो थोंटो, प्रायवंत जावं, तरणाटो जावं, शिकपी जावं, अशिकपी जावं, बुदवंत जावं, हेड्डा जावं, ग्रेस्त जावं, दुबळो जावं, देव आमचो मोग करता. जेजू पिडेस्तांच्या घरा गेल्लो. सामात्याचो वाचो वांजेल 9वो अध्याय थंय वाचूंक आमी गेल्या तर जेजू सिमांव पेद्रूच्या घरा गेलो आनी थंयसर पयलें सिमांवच्या आवयक ताणें गूण केली आनी उपरांत थंयसर आसलेल्या सगळ्या सांगाता तो जेवंक बसलो. आनी त्या वेळार ताचेर तांणी अपराध मांडलो. तो पत्क्या सांगाता जेवता. आनी जेजून त्या संदर्भार दिल्ली जाप, हांव आयलां पत्क्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. पिडेस्तांक वैजाची गरज आसा, भलायकेवंतांक न्हय. देखून म्हाका जाय दया, न्हय बलिदान. ह्या सर संदर्भांनी जेजू आमकां कसलो संदेश दिता. आमकां तो पातक्यांक जावं, बोऱ्यांक जावं, कोट्यांक जावं, वायटान पडिल्ल्यांक जावं, हर एकल्यांक ताचो मोग तो दाखयता. हें चिंता आमच्या मोतींत आमी नियाळूंक जाय आनी आयच्या दिसा आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. मरी तिच्या जिवितान देवान घाल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर, बेसांवां खातीर तिणें अर्गां दिल्लें तिच्या स्तुती गायन आमकां कळीत आसा. देवान केल्लीं विचित्र कृत्यां ती नियाळटा आनी बापाक ती अर्गां दिता. आज तर आमच्याय जिवितांत देवान साबार देणी, साबार बेसांवां ताणें आमचेर वतल्यांत ताचो मोग आमकां दाखयला. देखून एक घडी भोर आमी देवाचो मोग नियाळया. कोणाक साध्य आसा तांणी दिंबी घालची, सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर दिश्ट दवरचो आनी सुमयाक आमी अर्गां दिवची. तुमची जाप, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू. जिवीत म्हणलें देणें ह्या संवसारांत तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. एका बऱ्या कुटुंबांत जल्म मेळसो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. बरी आवय बापय आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. बरी भाव भयणी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. आमच्या कुटुंबांत बरीं भुरगीं तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमचेर तुवें बेसांवां वतल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. भावार्थाचें देणें तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. आमकां आमच्या जिवितांत भोगसून आमकां बरी वाट दाखयिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. ह्या खातीर कुमसाराचो सक्रामेंत आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया देव जेजू. क्रिस्ता मरिफात आमचे थंय तूं आयिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगता रावतलो म्हणली बासावणी दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. सासणीक जिविताच्या वाटेन चलोवंक आपोवणी दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. आयचो दीस पर्यंत तुवें आमकां सांबाळिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. दोळ्यांनी पळोवची सकत आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. कानांनी आयकूची सकत आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. गिन्यानाची सकत आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. दिसपडतें काम करूंक सकत तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. कुटुंबाची आनी शेजारची बऱ्या मोगान तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. आमचेच म्हणली फिरगस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया बरे जेजू. याजक तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. बरी धार्मीक भयणी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. बरो गवळी आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया बरो जेजू. पापसाहेब आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया पवित्र जेजू. आत्म्याची देणी तुवें आमकां लाभयिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. सुमयान केल्लीं जायतीं विचित्रां आमच्या जिवितांत आसात.
सांगाता मेळून आमी आज ताका अर्गां दिता आसतना सकड आमी उबे रावून अर्गां तुका सुमिया म्हणलें गीत आमी गावचें. अर्गां तुका सुमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका आता आनी ससना. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोकरचा, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करचा, तुवें म्हाका विसलोय चांचणाक तुका पावच्या. तरी हांव फावो न्हय सोम्या, हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका आता आनी ससना. उबे रावल्ले बरीच सुमयाचेर आमचे दिश्ट आमी कंसोवया. ताका आमी अर्गां दिवया. मोकळा जेजू, तुवें आमकां आमच्या जिवितांत आज पर्यंत राखलाय, सांबाळ्ळाय. कितलीं वर्सां आमचीं ह्या जिवितांतलीं, पूण दिसपडट्या आमच्या जिवितांत हर एका घडये तूं आमचे संगी आसलोय, आमकां तुवें राखलें, सांबाळ्ळें. आनी ह्या मरिफात तुजो मोग आमचे थंय तुवें दाखयलोय. ना फावो आसले आमकां तुजो मोग दाखोवन आमी तुजीं भुरगीं जावच्याक, देवाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां वेंचलें. ना फावो जाल्ले आमकां तुजें इश्ट जावंक तुवें आपयलें. ना फावो जाल्ले आमकां तुजो मोग करूंक, तुज्या मोगांत जियोंक आपोवणें दिलें. सुम्या, ह्या घडये तुका आमी अर्गां दिता, तुजी स्तुती गायता, तुजें नांव आमी वाखणटा. आमी सर बसया. देवाच्या उतराचेर आनी थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. संवसारी जिवीत आमच्या भोंवतणी आमी एक दिश्ट घाली जाल्यार तितली सलिसायेची न्हय, कश्टांची. विविध रितीचे कश्ट मनशा थंय येतात आमच्या जिवितांत, ती आमी ते भोगल्यात आसतले. हाच्या ह्या संदर्भार आमच्या देवाच्या मोगाचो नियाळ आमी करता आसतना आमच्या जिविताचो विविध गडितांचो आमी अणभव इल्ले मोतींत हाडूंक प्रयत्न करया. थोड्यांक भोगचें आसा आमकां कोणी नांत, आमी एकसुरी आसा, आमी कोणी नांत आमकां. भोवशा आमचे पैकी थोड्यांक म्हणी, थोड्या संदर्भार म्हणी असलें चिंताप आयलां. आमी एकसुरी आसा, आमकां कोणी सांगात ना. घरांत भुरगीं तेणे पावल्यांत, हेणे पावल्यांत, प्रायवंतां कोणी नांत, एकसुरी आसा. एकसुरपण बागिल्लीं घडितां जायतीं आमच्या जिवितांत आमी असो. कोणी आमचो मोग करिनात, आमकां सकटांनी सांडून घाला, आमकां कोणी नांत म्हणलें असलें चिंतना. थोड्याच्या जिवितांत हांव कांय प्रयोजन ना, आय एम युजलेस, म्हाका कांय करूंक जायना, म्हाका देवान बुदवंत कांय दिवना, असलें एक नॅगेटीव फिलींग आमच्या थंय. देवान ओतुल्लीं देणी आसल्यारी ती सोदिनासतना या पळयनासतना सबार फावटी आमकांच खीळ हंताक व्हेल्लें आसा. आय एम युजलेस, म्हाका दिल्लीं देणी म्हजे भितरच आसल्यारी सबार जाणांक ती सोदून काडूंक जावनात.
लॉस जालां जिवितांत. फाटल्या दिसांनी सबारपोवटी आमी आयकलां मनशांक लुकसाण जाल्ल्या खातीर, लॉस जाल्ल्या खातीर कितलेशा मनशांनी जीवघात केल्लो आसा. आमी आयकता हांव सबारपोवटी हिंगाच उरलाल संख्या कडेन येवन वयरतान सकयल उदकाक उडोवन आपणाचो जीव होगडायिल्ले. समस्या परिहार जालो काय ना. सबार जाणांनी आपणाचो जीव होगडायता आसतना खाली फकत ल्हान कारणां खातीर परच्या पोर तुमी टी व्ही पळयल्यार जावं पुरो ह्या पेपरार वाचलां आसतलें. एका भुरग्याच्या हातांतलें ताणें आवय बापायन मोबायल फाटीक हाडून गेलें देखून तें भुरगें जीवघात करून घेता. आनी असो जाल्यार चिल्लर संगती खातीरय आज निराशा मनशाच्या जिवितांत. आपूण चलवली म्हणल्या जिवितांत म्हाका कोणी नांत म्हणलें चिंतना. आनी असो जाल्यार संदर्भार एकच जीवघात करचें, नाजाल्यार डिप्रेशनाक वचचें, नाजाल्यार मोतींत अपसेट जावचें, न्हीद पडना म्हणची, अशें आपणाचें जिवीतच गेलें नास जालें म्हणून चिंतचें. थोड्यांक केदाळागी एक ल्हान जिवितांत पाताक केल्लें, कुमसार जाल्यान तरी पूण मागिरी भितर भितर काळजान बोगचें, देव म्हाका बक्षिता घेना कोण ना, म्हाका शिक्षा दिता कोण ना, हांवें अशें कित्याक केलें, म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक जालें, असलें चिंतना बोगोस्तोळ आमच्या जिवितांत करून सोडतात. पूण देवाची चिंतना कसली. देवाच्या चिंतनाचेर इल्लोसो वेळ आमी चिंतचें जाल्यार ल्हान संगत फाटल्या दिसांनी आमी फोन करूंक मोबायल उखलून काडून गेले जाल्यार डायल केल्ले तक्षण एक कोरोना वायरसा विशयी संदेश येता. आनी तांणी सांगचें कितें, ನಾವು ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ರೋಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ರೋಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. हें वाचतना हें आयकतना जेजून असलेंच पवित्र पुस्तकांत सांगिल्लें खंय म्हणी उतार उडास येता की जेजून ह्या पवित्र पुस्तकांत सांगिल्लें खंय म्हणी एक उतार. ताचें उतार आसा, देव पाताक कांटाळटा, पातक्यांक न्हय. देव पाताक कांटाळटा, पातक्यांक न्हय. देखून देव आमचो तुजो आनी म्हजो कितलो मोग करता हें थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी भियेल्यार जायना, चलवल्यार हांव म्हणून फाटी सरल्यार जायना. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांत 49 अध्यायांत आमकां इस्रायल परजा आपूण चलवलें हांव म्हणल्या वेळार सर्वेस्परान म्हाका सांडला म्हणटात. ताची उतरां, सर्वेस्परान म्हाका सांडला, सर्वेस्पर म्हाका विसरला. हें इस्रायलाचें चिंताप. देखून आज आमी तेंच इसाइया प्रवाद्याचें 49 त्या अध्यायांत सोम्यान सांगचें उतार एक थोडीं उतरां आमी इल्लोसो वेळ नियाळ करून पळोवचें. जेजू कितें म्हणटा ह्या बायबलांत इसाइया प्रवादी थंयसर आमकां आयकूंक मेळचें उतार 49 अध्याय 16वें वाक्य. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यार हांवें बरयलां. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यार हांवें बरयलां. म्हळ्यार हाताचेर हांवें तें बरोवन काडून गेलां. कित्याक तें बरोवन काडून गेलां? देव म्हणटा तुजें नांव म्हज्या हाताचेर हांव बरोवन काडून गेलां. तुमी खंय गेल्यात जाल्यार कोणें एक टेलिफोन नंबर दिलें जाल्यार खंय बरयतात पयलें? सामान्य जावन पेन काडून घेवन हाताचेर बरोवन काडून घेतात. कित्याक? उडास दवरच्या खातीर. उडास. आनी तेंय हाताचेर कित्याक म्हळ्यार हांगा थंय येता आसतना तूं हात पळयताय आनी त्या हाताचेर तुजी दिश्ट लायताय, तुका तें उडास येता. देखून जेजूय देवूय तेंचो म्हणटा तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरोवन दवरलां. कित्याक म्हळ्यार हर एका घडये म्हजो हात पळयत आसतना हांव तुजो उडास करतां. म्हाका तुजो उडास सदांकाल आसा. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यार हांवें बरोवन दवरलां. जेरेमिया प्रवाद्याच्या आपोवण्या वेळार जेरेमिया प्रवाद्याक सर्वेस्पर देवान सांगिल्लें एक उतार, तुज्या आवयच्या कुशींत आसतनाच हांवें तुका आकारला, हांवें तुका नेमला, हांवें तुका विंसला. आवयच्या कुशींत आसतनाच. सामान्य जावन आमी म्हणचें कालें
हांव एक याजक पाद्र्या आमी म्हणचे देवान म्हाका 10वी क्लास जाताना आपयलें मागीर हांव सेमिनारीक गेलो मागीर एक याजक जावन पावलो पूण हांगासर देव तें सांगना देवान तुज्या आवयच्या कुशींत आसतनाच तुका विंचला तुका नेमियारला म्हळ्यार आतां न्ही हें आमचें चिंताप पूण देवाचें चिंताप खंयचें हर एकल्याक तुका आनी म्हाका याजकांक धर्मिकांक लायिकांक आमकां हर एकल्यांकी देवान आमच्या आवयच्या कुशींत आसतनाच ताणें आमकां विंचून काडला कित्याक तो आमचो मोग करता आनी मुखार आमी गेल्या जाल्यार किर्तनाचे पुस्तकांत बरो गोवळी बऱ्या गोवळ्या विशयंत बरयल्लें किर्तन आमी जाणाव उपरांत सांजोवच्या वांजेलान तेंच आमकां परत्यान आयकूंक मेळटा सबारपटी आमी तें आयकलां जेजू बरो गोवळी हांव बरो गोवळी आनी तुमी म्हज्यो शेळयो आनी कशें एक बरो गोवळी शेळयांची जतन घेता तशें हांव तुमची जतन घेता म्हणटा सर्वेस्पर देव आनी ह्याचो विशय नियाळटा आसतना आमी इसाइया प्रवाद्याच्या 49 अध्यायांत बारी एक गरजेचें उतार 15वें वाक्य हांव तें अशें वाचतां एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय आपल्या कुशीच्या भुरग्यांची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत गाय आमचो अनुभव सामान्य रितीन एक आवय आपलें जल्म दिल्ल्या भुरग्याक विसरची ना पूण देव म्हणटा एक आवय तरी आपल्या भुरग्याक विसरत हांव तुमकां विसरचो ना म्हळ्यार त्या नमणेचो मोग देव आमचो करता म्हणलें चिंताप तो आमकां आमच्या मुखार दवरता तर ह्या घडये आमी त्या देवाच्या मोगा विशयंत नियाळ करता आसतना सोम्यान सांगिल्लीं हीच उतरां आमी नियाळया आनी गीत गावया सगळ्यांनी उबें रावचें ओ संवसार तुका सांडीत तरी म्हणलें गीत आमी गावया आनी ह्या वेळार देवाच्या मोगाचो नियाळ आमी करया संसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका सांडीत ही एक आवय नेत्या बाळाक आपल्या सांडीत ही एक आवय नेत्या बाळाक आपल्या आवय सांडीत तरी हांव सांडीचो ना हांव सांडीचो ना हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस
मगळा सुमिया एक आवय तरी आपल्या भुरग्याक विसरत, पूण हांव तुका विसरचो ना. आमी न्हिदोन आसूं, आमी जागी आसूं, आमकां कळीत आसूं कळीत ना जावं, आमी खंयच्याय परिस्थितींत आसूं, देव म्हणटा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजो, तूं म्हजी, तूं म्हजें. मगळा जेजू, तुवें दाखयल्ल्या त्या वर्त्या मोगा खातीर आज तुका आमी अर्गां दिता. ह्या तुज्या मोगाचो अणभव दिसपडतें आमी करूंक जाय. सुमयान तुजो मोग नियाळूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना आनी चड त्या तुज्या उतरांचेर आमी नियाळ करूंक, तुजो मोग चड आनी चड नियाळ करूंक, ह्या मरिफात आमी तो मोग हेरांक दाखोवंक तुजी ससाय आमकां लाबय. आमी बसया ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आमी मुंदर सुवया. देवाचो मोगा विशयंत नव्या सल्ल्यांत जेजूचें चिंताप आमच्या मतीर आमी कंसवया. सांजू हांव सोवांजेल वडोल सुरवेर आमी वाचल्लें 16-17 वाक्य. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो. संवसार नाश करच्याक न्हय, बदलाक संवसार बचाव करच्याक. देवान कित्याक आमचो तितलोय मोग केलो? कारण इतलेंच. सांजू हांव ताच्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत पयलें वाक्य तो आमकां सांगता, देवान आमचो मोग केलो कित्याक आमकां आपणाचीं भुरगीं करच्याक, आमकां सक्टांकी आपणाचीं भुरगीं करच्या खातीर ताणें आमचो मोग केलो. नाश करच्याक न्हय, बदलाक ताचीं भुरगीं आमी जावच्या खातीर ताणें आमचो मोग केलो. सा पावल रोमाकारांक बरोवन 8व्या अध्यायांत अशें आमकां विवरण दिता की देवाचें येवजण अशें आसा की ताचें एक व्हडलें कुटूंब आसा आनी त्या व्हडल्या कुटुंबांत जेजू क्रिस्त मलगडो भाव जावन आसून आमी सकटां ताचे ल्हान भाव भयणी, हें ताचें येवजण. जेजू क्रिस्त मलगडो भाव धाट्टू आमचो आनी ताचें सांगता आमी ताचे ल्हान भाव भयणी आनी सक्कड आमी जेजू धर्न आमी सक्कड त्या देवाचें भुरगीं. मगाचें न्हू केदें व्हडलें बाग. कित्याक ताणें आमचो मोग केलो? फकत आमी सक्टांनी ताच्या कुटुंबाचे सांदे जाय जंय, ताचीं भुरगीं आमी जाय जंय, एक कुटाम जावन आमी आसा जंय म्हणल्या ह्या चिंतपान ताणें आमकां तशें केलें. जेजू मोगा विशयंत साबार संगती आमकां कळीत करता आनी उलयता. 14वा अध्याय सांजू हांव सोवांजेल आमी वाचलो तर हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना, बदलाक एका पाराक्लिताक धाडटा. ताचीं उतरां पळया, हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना, निर्गतीक करून वचना, कोणी नांत म्हणचे चिंताप नाका, हांव सोडून वचना, बदलाक हांव तुमकां एक पाराक्लिताक दितां. पळया कितलें बरें मोण त्या जेजूचें. ताका आमचे थंय हुस्को आसा. येवकरिस्ता विशयंत उलयता आसतना सांजू हांवच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता, हांव ताचे थंय येता आनी तो म्हजे थंय जियेता. हाचे व्हरून व्हरतें बाग खंयचें आसा? जेजूनच त्या देवाच्या पुतानच आमच्या काळजांत येवचें, आमचे थंय वस्ती करचें. ताच्या की वटलो मोग दुसरो खंयचो आसा? जेजूचो मोग विशेश जावन आसा. आनी त्या खातीरच ताच्या शिसांक धाडटा आसतना सोम्यान सांगिल्लें उतार मातेवाचो वांजेल आमी काडलो तर निमाणी 2-3 वाक्य. वसा तुमी सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता परगट करा, तांकां पवित्र स्नान दिया आनी मुखार वसा आनी हांव तुमच्या सांगात आसतलों संवसार सरा पर्यंत. केदोळ पर्यंत? संवसार सरा पर्यंत. पळया तशें म्हळ्यार देव आमच्या सांगात आसा, जेजू आमच्या सांगात वस्ती करता आनी ह्या मरिफात ताचो मोग आमकां हर एकल्यांकी तो दाखयता. भोवशा आज सकाळीं तुमी मीस आयकलां तर या कोणेय मीस भेटयलां तर तातूंत आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आयकल्यांत आसतलीं उतरां. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. कितलो मोग? आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी ताणें ताचो जीव दिलो, कुर्सार ताचें बलिदान ताणें भेटयलें आनी तुजो आनी म्हजो मोग ताणें दाखयलो.
त्याच आयच्या सकाळीच्या मिसाच्या वांजेलांत हांव तुमकां साखोर म्हणना, तुमी म्हजे इश्ट जावन आसात. हांवें तुमकां वेंचल्यात, तुमी म्हजे इश्ट जावन आसात. आमकां तूं पयस दवरिना. बदाक मोगाचे इश्ट, मोगाचे मनशां ताका लागीं दवरूंक, ताच्या सांगाता रावोंक तो आपयता. आनी मुखार गेले हांव तर तोच जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातल्लीं जाल्यार हांव तुमकां सांगतो, म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. आनी हांव कितें करतां, हांव पयलें वेतां, तुमकां थंय एक जागो तयार करतां, आनी उपरांत काल जाता उपरांत हांवूच येतां आनी तुमकां म्हजें सवें थंय हांव आपोवन व्हरतां. अच्छा की व्हरती दोस काय खंयची जाय जंय आमकां ह्या जिवितांत मात्र न्हय, ह्या जिवितांत मात्र न्हय, जिवीत जाल्या उपरांत, मरणा उपरांत हांगासर तावन हांव तुमकां आपोवन व्हरतां म्हज्या बापाच्या घरांत. आनी थंयसर कुडां जायतीं आसात, थंयसर तुमकां हांवें जागो तयार करून दवरला. जिणयेंत मात न्हय, मरणांत मात न्हय, ससनाच्या जिवितांत सोमिताचो सांगात आमकां बासयता. ताचे बरोबर तो मोग खंयचो? क्रिस्ताचो मोग विशेष तराचो जावन आसा. क्रिस्तान आमकां ताचो मोग दाखयला. तराज ताचो मोग नियाळटा आसतना सक्काळ आमी उबे रावया, आमी ताचो मोग नियाळया. कंताराच्या बुकांत याद आमकां सक्तांक तें बैपाट येता, क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो. हें गीत आमी भक्तीपणान ह्या वेळार गावया. Cristaso mokto, कसो तो आटापसो, विसरूंक कोणाचाय तो मीठ में नासलोलो. Cristaso mokto, हांवें तावन कुसा पर्यंत मोगताणे केलो. मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोगतो, क्रिस्ताचो मोगतो, कसो तो आटापसो, विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ में नासलोलो. क्रिस्ताचो मोगतो, सुमी कितलो उदार, काकुळतीचे भांडार, सर्वांक दिता आधार, भोगसूंक सदांच तयार. रक्ताच्यो झरी व्हांवयो ताणें कुर्सार, आमचे पासून तिसऱ्याक मागता तो सरगाट. क्रिस्ताचो मोगतो, क्रिस्ताचो मोगतो, कसो तो आटापसो, विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ में नासलोलो. क्रिस्ताचो मोगतो, मसोरताचे तैना, दुसऱ्याचो मातृस्को, हांकारताचे तैना, कितलो बडो कालतो. आवयचो मोग पर्यंतलोचे गालचो मोगतो, खंयसर कोणे येदोळ तेका नासलो मोगतो. क्रिस्ताचो मोगतो, क्रिस्ताचो मोगतो, कसो तो आटापसो, विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ में नासलोलो. क्रिस्ताचो मोगतो. आमचे मुखार आसच्या मोगाळा जेजू, एवकरिस्तांत आज पर्यंत आमचे खातीर तूं रावलाय. फकत आमच्या जिवितांत बुरवशाचें किर्ण रोंबोवच्याक
आमचो तुवें मोग केलाय देखून आज पर्यंत येवक्रिस्तांत आमच्या मुखार तूं हजर आसाय. हांव तुमचे संगत आसतलो संवसार सरा पर्यंत. मुखार जेजू ह्या घडये त्याचो उंड्या रोपार त्याच येवक्रिस्तांत आमच्या मुखार हजर आसाय म्हणलें आमी सत म्हणटाव. ह्या मरिफात तुजो मोग आमच्या थंय तुवें दाखयलाय. तुजो मोग आज आमी नियाळ्ळ्याव आनी ह्या घडये सुम्या आमी तुजे लागीं विचारताव तुवें दाखयिल्ल्या मोगाक आमी कितें फाटीं दिवं. तुवें आमचो इतलोय मोग केलाय तर आज आमी कितें करूंक जाय. मोकळा जेजू ही खरी समजणी तुज्या मोगाक मोग फाटीं दिवंक तशेंच तुजो मोग हेरां थंय आमी वांटून घेवंक गरजेचो आदार आमकां लाबय. आमी बशी आनी थोडो वेळ ह्या मोगाक प्रतिमोग आमी कसो दाखोवचो म्हणल्या विशयांत मोठव्यान नियाळ करया. सांजोवच्या वांजेलांत सांजोवच्या पत्रांत पयल्या पत्रांत चवथ्या अध्यायांत अशें आमकां सांजोव सांगता देवान आमचो मोग केला देखून आमी ताचो मोग करया. देवान आमचो मोग केला देखून आमी ताचो मोग करया. जेजू लागीं शास्त्र्यान ह्या तरणाट्यांनी एक सवाल केल्लें उपादेसां पैकी अदीक व्हरतो उपादेस खंयचो. आनी ताजे जेजूची जाप आमकां मातेवाच्या वांजेलांत 22व्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा. आनी थंयसर तो आमकां सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या जिवान देवाचो मोग कर. कोणाचो मोग कर? देवाचो मोग कर. सगळ्या तुज्या काळजान अर्द्यांनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या जिवान सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाचो मोग कर. आनी उपरांत तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. मोठव्यान ह्या संगती विशयांत इल्लोसो नियाळ आमी करचो. आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आमी केला गे खंडीत जावन केला. कितलो केला म्हणून विचारल्यार इल्लें चड इल्लें उणें आसूं की पुरो. पूण देवाचो मोग दुसरो वांटो सोडया आमी. देवाचो मोग आमी खंयच्यान दाखयता सामान्य जावन. आमी खरेपणी मिसाक वचून मीस भेटयता सक्रामेंत घेता बरें गमसार जाता देवाचें उतर आयकता देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करता. आमच्या जिवितांत आमोरी तेर्च करता मागणे रजार करता. आंतू आमी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत दाखयता. बुट्टी साखरी केल्ले बरी न्ही बैपाट केल्ले बरी न्ही निजायकी त्या आमच्या मिसांत सोम्यातय आमी एकवटता. तर निजायकी आमोरी तेर्स म्हणटा आसतना ते मिस्तेर आमी नियाळटा आसतना जर सोम्याचें जिवन आमी नियाळता तर ती आमोर लदीन म्हणटा आसतना मोरयेची ती नांवां आमी सांगता आसतना त्या मोरयेक आमी मान करता. तर खंडीत जावन आमी देवाचो मोग करता. देखून आमच्या जिवितांत मागणें करया. साध्य आसल्या वेळार मीस भेटोवया आनी तशेंच सदांचें मागणें कुटुंबाचें करया. ह्या मरिफात देवाचो मोग आमी दाखोवया. दुसरो वांटो जावन आसा देवाचो तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. हें इल्लें कश्टांचें. पयलेंचो वांटो सुलाब मिसाकेचें रेतिरेकेचें मागणें करचें तो पयलो वांटो बारीक सुलाब कश्टांचें न्ही. पूण दुसरो वांटो इल्लें कश्टांचें. तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग करी जाय. तुजो मोग करताय गे करताय खंडीत न्ही गे. तुजो मोग करताय कोण बरें करून न्हेसताय बरें करून पावडर घालताय आनी एकल्यान पळय देखून केस काळे करताय. म्हजे कडेन नांत कितलेशे आमचे मनीस आमी आमचो मोग करता खंडीत हर एकलोय आमी आमचो मोग करता. देखून जेजू म्हणटा तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. देखून आज आमकां पेल्याचो मोग करूंक सोम्यान दिल्लो उपादेस आमी परत्यान तो नियाळी जाय. आज सकाळीं वांजेलाच्या वासाक वाचल्या वेळार आयिल्लें एक उतार अशें आसा हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो. कसो?
हांवें तुमचो मोग केला. कोणें म्हळें तें? सोमयान म्हळें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करचो. जेजून आमचो कसो मोग केलो? कोर्सार दिश्ट गेल्यार कळटा. आपणाच्या जिवांतलें निमाण तें रगत पर्यंत ताणें वारायलें आनी तें आमचे खातीर. आनी ताणें मोग आमचो केलो आनी आमचे खातीर जीव दिवन तो आमकां दाखयलो. देखून पेल्या खातीर कांय आमी सेवा करता जाल्यार, पेल्या खातीर कांय इल्लेशें बरें काम करता जाल्यार त्या मारिफात आमी तांचो मोग करता म्हणल्यार आमी दाखोवन दिता. सांजूच्या वांजेलांत 13वो अध्याय 35वें वाक्य 35 वाक्य थंयसर आमकां सोमयाचें उतार अशें आयकूंक मेळटा. एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत म्हजें शीस तुमी म्हणून तांकां कळीत जातलें. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजें शीस म्हणून तांकां कळीत. तांकां म्हळ्यार कोणाक? अक्रिस्तांवां, हेरांक. देखून एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजें शीस म्हणून तांकां कळीत जातलें. देखून आमच्या जिविताक बुन्याद खंयची? पेल्याचो मोग. आमी जर पेल्याचो मोग करता गे हे देवा थोडे फावटी आमचे शेजारा आनी पुरा पळयल्यार, घडता पळयल्यार कितें पुरा जाता म्हणलें चिंतल्यार भिरांकूळ. कितें पुरा अनाहुतां जातात. एकामेका मासां घातात. नांव पाड करचें, खबरो करच्यो, शेजाऱ्यांनी त्या गडी खातीर लढाई करची, झगडें करचें, भाव भयणींची एकामेका पयशां खातीर, आस्ती खातीर, दुडवा खातीर, एफडी खातीर लढाई झगडें. आनी हें सगळें आमच्या शेजारा आमच्या कुटुंबांत जाता जर एकामेका भाव भयणी आमी म्हणून लेखीन हांव तर खंय उरल्या हांव आमी कोणाक साक्ष दिता हांव. जेजू म्हणटा तुमी एकामेकाच्या मोगांत जियेल्ले वरवीं म्हजे शीस म्हणून तुमी दाखयतल्यात. मोगाचें न्हय हें चिंताप गूंड आमच्या तकलेंत आमी कसोंक जाय. सबार फावटी आमी एकामेका वळखच ना. शेजाऱ्याचेर दीस समेत घालूंक आमकां नाका. आमच्या पवित्र सभेंत ल्हान समुदाय म्हणून एक आसा आनी त्या ल्हान समुदायाक आमच्या वाड्यांतले कितले जाण हजर जातात. आमकां मेळोवंक नाका, दुसऱ्यांक सांगता बरसूंक नाका. आमकां सकाळीं एकवटां म्हणलें चिंताप आमकां नाका. हांव विरोध म्हजे इतल्याक रावतां, म्हाका तें गरज ना. सांगातपण, एकवट, माया मोग हें आमी बांदून हाडूंक शकना. त्या वेळार आमी पेल्याचो मोग करूंक शकना. देखून आज आमकां सोमयान परत्यान उडास करचो. पेल्याचो मोग करा. आज आमी उडास दवरी जाय. कितलो जण जेजून सांगलें तें उतार आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवच्या प्रासवर तो मोग दुसरो ना. आयच्या परिस्थितींत पळया, ते धाकटेर, ती नर्सां, ते पुलीस, स्वयंसेवक कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्तांक कशें ते आसरो दितात, आदार दितात, शुश्रुशा करतात. विचित्र सांगात. आनी कितल्या जाणांनी तांचोच जीव समर्पिलो, तेच पिडेस्त जाले, तेच मरण पावले. आनी असल्या संदर्भार असल्या संगतींत आमी आसतना सोमी आमकां उलो दिता तुजो केल्ल्या बरी, तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक जाय. सांजूच्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत जरी तुमी देवाचो मोग करता म्हणटात आनी पेल्याचो मोग करूंक शकनात तर तुमी फुडकिरे. तुमी देवाचो मोग करता म्हणटात आनी पेल्याचो मोग करूंक शकनात तर तुमी फुडकिरे. तुमकांच आनी देवाकी तुमी फटयतात. तर आयच्या दिसा आमी सोमयान आमकां दिवचो उपादेश पयलें देवाचो मोग कर आनी त्या देवाच्या मोगान तुका सकत मेळटा, त्राण मेळटा. आनी त्या मारिफात पेल्याचोय तूं मोग कर. हांवें तुमचो मोग केलो. देवान आमचो मोग केला. देखून आमी पेल्याचो मोग करूंक तो आमकां पोवणें दिता. उबें रावन हें गीत आमी गावया. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोगच्या दिता हांव उलो. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक
तुमचो पेलो मोकरच्या दिता हांव उलो मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्याचो सोम्या आदार दी कुरपेचो मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्याचो सोम्या आदार दी कुरपेचो. एक घडी सोम्या मुखार दोळे दांपून आमी रावया. मोकळा जेजू, एक घंटो भर तुजे सांगाता तुज्या मोगांत रावूंक आमकां तुवें फावो केलें. तुवें आमचो इतलोय मोग केलाय म्हणलें आमकां तुवें तुज्या उतरां मारिफात दाखोवन दिलें. तुका आमी अर्गां दिता हांव सोम्या. आमकां तुज्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायाचो तुवें रचलाय, देण्यानी भरल्याय, सखत दिल्याय, भावार्थ दिलाय, आदार दिलाय, घटाय दिल्याय. आज तुका आमी हरसीत हांव, तुका आमी अर्गां दिता हांव. म्हजो केल्ले बरी पेल्याचो मोग करी सई म्हणलें चिंताप आमच्या दोळ्या मुखार तुवें दवरलाय. आमच्याच कुटुंबाक आज आमी तुका समर्पण दिता हांव. आमच्या कुटुंबांत आमचीं भुरगीं, भाऊ भयणी एकामेका बोगसणाच्या स्पिरितान सुदारसून व्हरूंक, मोगान जियोंक तुजें बेसांव आमकां जाय सोम्या. तुजो मोग नियाळत आसतना आमच्या कुटुंबांत आमी मोगान जियोंक, आमचें व्हडपण, गर्व, अहंकार हें पयस करन कलतेपणाच्या स्पिरितान जियोंक आमकां तूं सगळ्यांक आदार दी. आमच्या शेजारा सगळ्या आमच्या शेजाराचेर वाड्याचेर तुजें बेसांव घाल. आमी तुज्या मोगाची गुंडाय नियाळत आसतना त्याच मोगांत आमी सगळ्यांनी जियोंक तुजो आदार, तुजें बेसांव आमकां दी. सोम्या, तूं आमकां तुजो मोग दाखयताय आनी त्या मोगांत जियोंक आमकां आपोवणी दिताय. तुका आमी अर्गां दिता आसतना सदां काल तुका विश्वासी रावूंक, तुज्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगान जियोंक आमकां आदार दी. बसया आनी सोम्याच्या मोगाचेर थोडो वेळ आमी नियाळया. मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्याच्या मोगाचो अनुभव आमकां आसा. सोमी आमचो मोग करता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. पूण ह्या दिसांनी आमची परिगत परिस्थिती विंगडच आसा. पत्रांनी दिश्ट गेल्यार या वॉट्सॅपाचेर पळयल्यार, इंटरनेटार केल्यारय आमकां हांगासर इतले जण मेले, थंयसर तितले जण मेले, मोरणा विशयांत खबर. आनी तवळ तवळ तें अपडेट करनूच आसता. तितले मात्र न्ही, पिडेस्तांचो संको इतलो तितलो ह्या राष्ट्रांत इतलो, त्या राष्ट्रांत दिसलो, आनी भारतांत इतलो, ह्या भारतांतल्या हेर एका राज्यांत इतलो,
आज इतले सर्जन जाले, सांगत आस गंभीर आसच्यांचो परिस्थितीन पिडेन गंभीर जाल्ल्यांचो संख्यो, बरे जाल्ल्यांचो संख्यो, मरण पावल्याचो संख्यो, अशें हे संख्ये आमकां थोडे बेश्टायतात, आमकां भिरांत आमचे ते उठयतात. तितले मात्र न्ही, ह्या पिडेक बली जाल्लीं आस्पत्रेंत तांची सेवा साकरी करची अशी दाखतेर नर्सां तीं पिडेस्त जावन तीं मरण पावल्लीं, कश्टाक सांपडलेलीं, तेंय चित्रण आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. टीव्ही चॅनला मुखार गेल्यार, टीव्हीचेर पळयल्यार थंयसर ह्यो खबरो वाचची रीतच आमकां व्हडांक मात्र ल्हानांक न्ही सगळ्यांक बेश्टायता. देखून आमी भायर येवंकूच भियेता. लॉकडावन सरकारान करचें न्ही, आमीच खण खाण गेलां आनी आमी भायर येवंकूच भियेता. हाचे बराबर आमी पळयता साबार निर्गतीक, साबार जाणां वावराडी कितें आसात ते निराशीत जाल्यात, वाटसुरे आसात, वाटेर आसात. थंय हांगा इस्कॉलांनी या हॉलांनी ते आसात. थोड्यांक खाण जेवण मेळटा, थोड्यांक उदक ना, खाण जेवणी ना, आनी अशे लोक कश्टातात. ताचे बराबर थोडी पिंतुरां आमी पळयता लोकांनी सोलोवन वेचें, महिलां फाटल्यान 100 महिलां फाटल्यान सोलोवन वेचें आमी पळयता. आनी थोडे फावटी ल्हान भुरगीं प्लास्टिकाच्यो कितें आसात बोतल्यो त्यो कुडकेरन पांयांक वाणूंक करन सोलोवन वेचें तें आमी पळयता. आनी पळयत आसतना आमचें काळीज दुखान भरता. ल्हान ल्हान भुरगीं व्हड व्हड वजीं वोवन व्हरचें, आवय थोडे गर्भस्तिनो सोलोवन सोलोवन वेचें, फुटिल्ले तांचे पाय, ह्यो तस्विऱ्यो पळयतना आमच्या काळजाक दुखता. तितलें मात्र न्ही, भायल्या गांवांनी आसचे आमची भाऊ भयणी, अनिवासी भारती, गल्फान, दुबय, अमेरिका, दुसरे कडचे गांवाक येता म्हणटाना नाका तुमी येवचें नाका म्हणजे परिस्थिती आमचे मदें आसा. घरांत आयल्या, हांगासर आयल्यार समस्या जातीत म्हणलें तें बरें, तांकां स्विकार करूंक आमकां जायना, आमकां भेन दिसता, भिरांत आसा. पिडेक वळख जावन मरण पावल्यांची मोडी निखेपूंक सोडिनातले आमची परिस्थिती आमी जाणाव. ताचे बराबर हेर पिडेन घरांनी कश्टोवचे आसात. वैद्यकीय चिकित्सा फावो त्या वेळार पावनासतना तीं मरण पावल्लीं, कश्टाक वळख जाल्ली आमी पळयता. हें म्हणटा आसतना साबार सवालां उदेतात. मनशांक सोलोवची रीत ती आकांताची डिप्रेसिंग सिच्युएशन, बरीच बेजारायची बघता. तशेंच आमकां रास सोलोवचे, तांच्यो बसावण्यो थोडे फावटी फळखूर बसावण्यो, कितेंच उपकारा पडनातल्यो, मनशांचे कश्ट कितेंच पयस करनातल्यो तसल्यो बसावण्यो, हें चड चिंतना आमकां वी गेट डिप्रेस्ड. बरीच संदिग्ध परिस्थितींत क्रायसीस आसले आमी आसा. ह्या वेळार साबार सवालां येतात. देव खंय आसा? देवा कित्याक आमची विसर पडल्या? तो कित्याक आमचे मागणें आयकना? ताचो आदार आमकां खंय आसा? देव आमचो मोग करता वय, पूण तसो मोग आमकां खंय दिसून येता? कित्याक तर तो आमचो मोग करता तर कित्याक लोक आमी कश्टाताव कित्याक? ही सकट सवालां आमच्या मोतीक येतात. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवाचो कंट्रोल सुख लागीं ह्या संवसार नियंत्रण करचो देव
तसो तें नियंत्रण सुकलांगी म्हणलें एक सवाल आमचे मुखार येता. ह्या विशीं आमी नियाळ करया. देवाचें संरक्षण आमकां आसा गी. द प्रोविडन्स ऑफ गॉड, देवाचें संरक्षण, देवाचें योजन ह्या वेळार कितें आनी हें कितलें मुखार वेता, अशेंसांनी कितलें मुखार वेता. हे व्हायरस नास जायत गी. ह्या दिसांनी आमी आयकता हे व्हायरस सुरवेर हे व्हायरस नियंत्रण हाडूंक सबार प्रयत्न जाल्यान चलतेत आसात. पूण ह्या वेळार आमचे मुखेली म्हणटात वी शूड लर्न दी आर्ट ऑफ लिव्हिंग विथ द व्हायरस. ह्या व्हायरस सांगता जियोवची कला आमी शिक जाय. हें चिंता आसतना येदोळ तर आमी केल्लें कितें तर कोणा कडेन हाचें नियंत्रण आसा, कोणा कडेन हाचें नियंत्रण आसा. ह्या विशीं सोम्या सांगात आमी करया. सोम्या कडेन विचारया, सोम्या आमी असल्या परिस्थितींत आसा हांव, कितें मुखली वाट कितें, या कशें आमी फुडें सरूंक जाय. सोम्याकच आमी उलो मारया. तो देव मोगाळ देव, हे देवा मोगाळा थारोका. हें गीत आमी घेवया आनी सोम्याकच आमचे ताळे उबारया. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुझे चरशी येवकाशेता. संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावले सारके नेटोवन मनशाक राय केलोय. होगलीक तुका सदां फावो ये रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुझे चरशी येवकाशेता. पृथ्वी वयले सगळे तुका मोगाचे, म्हज्या हातान घालाय म्हाका फायद्याचे. अर्गांव तुका सदां फावो ये रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुझे चरशी येवकाशेता. ह्या गितांत आमी देव मोगाळ, सृष्टी ताणेंच रचली, तो तूं रचणार पसणार आनी सक्कड कितें ताणें रचलां ताणें तें केलां आमकां फायद्याचें म्हणून आमी नियाळ केलें. कितें फायद्याचें आसा. मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव रचणार आनी तशेंच ह्या सगळ्या सृश्टीचो रचणार, मनशांचो रचणार आनी आमचो सांबाळणार. उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या वाक्याचो सेन्स, देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. तितले मात न्ही किर्तन 140:8 थंयसर तिसऱ्या वळीचेर आमी वाचता 140:8 तिसरी वळ. आनी हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा, सुर्या आनी चंद्रमा ताची स्तुती करा, परजळीत नखेत्रांनो ताची स्तुती करा. किर्तनकार देवान सगळे पृथ्वी रचल्या देखून स्तुती करूंक आपयता. इतले मात न्ही उगडापण ग्रंथाक आमी गेल्यार 4थ्या अध्यायान, उगडापण ग्रंथ 4थो अध्याय, आनी थंयसरी आमकां वाचूंक मेळटा
आनी थंयसर बरयणार देवाक अर्गां दिता सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका फावो महिमा मान आनी पदवी तुवेंच सर वस्तू रचल्याय तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात अशें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां एक संगत स्पश्ट जाता सगळ्यांनी देवाची इच्छा आसा देवाची खुशी आसा देवाची खुशी आसा तितलें मात न्हय तर सुरवेर मात्र देवान रचतना देवाची खुशी घी आनी आतां कितें देवाची खुशी खंय जाता आतां देवान रचलेल्या पृथ्वेचेर ताचें नियंत्रण सुकलां पळयत पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा सांपावलून कोलसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 17व्या वळेचेर वाचता हांव सर्व रचना जावचे पयल्याच तो आसलो म्हळ्यार पयल्यान तावन सुरवेर तावन तो आसा तो आजय आसा फाल्यां आसतलो हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत परतून आमी वाचता हांव पयल्या अध्यायान 3ऱ्या वळेर आमकां वाचूंक मेळटा सर्वेस्पर सगळी सृश्टी सांबाळता सगळी सृश्टी तो सांबाळता आनी जो आमच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 17व्या वळीचेर जेजूस म्हणटा म्हजो बाप सदांनीच वावुरता तशेंच हांवूय सदांनीच वावुरता देवान आमचो हात सोडूंक ना तो सदांच वावुरता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवा विशयांतलें चिंतपच आमकां असलीं सवालां आमच्या मुखार हाडूंक शकता देव म्हळ्यार कितें म्हणलें आमच्या मोतींत आसा चित्रण तें आमकां देवा विशयांत सवालां उडोवंक आमकां कारण जाता जिणेंतलो जेन्ना जिणेंत देव ना ह्या देवा विशयांत सारकी समजून येना आमच्या जिणेचे उद्देशीत विंगड जातात लायफ हॅज नो मिनींग or purpose when God is removed from one's world view. आमच्या सगळ्या चिंतपान तावन देव भायर आसा जाल्यार थंयसर जिणेचो उद्देशीत विंगड जाता समस्ये आमच्या जिणेंत खंडीत आसात आनी त्या जिवीत असो वांटोच पूण ते समस्ये कशे आमी फूड करचे तें देवा विशयांत आमकां आसचे चिंतपाचेर हुंदोन आसा खंयचोय समस्यो आमी फूड करीजे तर देवा विशयांत आमकां आसची समजूनी मात्र न्ही आमचे व्यू पॉयंट आमचे एक अभिप्राय ताचेर हुंदोन आसा देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाचे संरक्षण आनी आमचे पासून देवाचें योजन तें आमी समजत आसतना जिणेंतले विविध विशय जिणेंत घडच्यो विविध गजाली आमकां आमच्या त्या गजालींचेर उजवाड फांकोवंक शकतात आनी देव हें सकळ नियंत्रण करता म्हणलें आमकां कळटा आनी हें नियंत्रण आमच्या हातांत ना देवाच्या हातांत आसा हें आटापलेलें अर्थ आटापलेलें गीत आसा हे सर्वेस्परा सृश्टी रचणारा हें गीत गायत आसतना हें आमचें कितें चिंतप आसा तें एक समजोवंक प्रयत्न करया देव म्हळ्यार कोण कितें म्हणलें हें गीत आमकां सांगता हे सर्वेस्परा सृश्टी रचणारा सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी वर्ण
कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदां हांव स्तुती तुजी सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानं तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानं तुका मोग सोम्या तुजो मीत मेर नाचलो उतरां तुज्या हांव दादोसालो मोग सोम्या तुजो मीत मेर नाचलो उतरां तुज्या हांव दादोसालो सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानं तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानं तुका. मुगळ भाव भयणीनो, देव आमचे लागीं उलयता, विविध रितीन तो उलयता. स्वप्नांत तो आमचे लागीं उलयता. जुझेक स्वप्नांत दिश्टी पडोवन ताची खुशी ताणें कळीत केल्ली. दर्शनांनी तो उलयता. पवित्र पुस्तकांत साबार कडेन आमी पळयता तो दर्शन दिता. मैजेक तो त्या जळत्या बोल्यान दिसलो. उगडापें आपणाकच तो उगडापें करता. विविध रितीन तो उगडापें करता. त्या शीतळ नितळ वाऱ्यांत तो ताका आपणाकच उगडापें करता. प्रवाद्या मुखांतर तो आमच्या लागीं उलयता. ताच्यात उतरावणी देवाचें उतर म्हूण आमी म्हणटा. पवित्र पुस्तक हमारी फात ताचे मुखान तो उलयता. आनी थोडे फावटीं आपल्या दुतांक तो धाडटा. मुर्येमायेक गब्रियल बडव्याक धाडलो आनी मुर्येमाये कडेन त्या दुता मारिफात तो उलयलो. देवाक दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन ताणें उलयत. दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन आमकां ताणें परगट करीत. आनी आतां जी परिस्थिती कितें आसा त्या परिस्थिती मुखांतरी देव आमच्या लागीं उलयता. तें उलोवणें देवाचें हें उलोवणें म्हाका आयकता. आमी हर एक संगती आमी योजना घालता. एवरीथींग वी प्लॅन. आनी आमची प्लॅनां कितलीं आसात. घरांत वैयक्तीक व्यक्ती थावन धरून कुटुंबाच्या हंतार, वाड्याच्या हंतार, प्रगतीच्या हंतार, देशाच्या हंतार, मागीर सगळ्या पवित्र सभेन, तशेंच ग्रामपंचायत, अशें जिल्ला पंचायत, तालूक मट्टार अशें सांगून राज्य मट्टार, राष्ट्र मट्टार, आंतरराष्ट्र मट्टार प्लॅनिंग योजना कितलीं जातात. आनी ह्या फाटल्या 40 दिसांनी ही योजना सकड लॉकडावन जाल्ले बरी जाल्या. आमची योजना वैयक्तीक जिवितांत थोडे फावटी आमी घालची योजना आमच्या कुशे प्रमाणे ती जाय म्हणून. एक दाखलो घेवनसो जाल्यार काजारी जिवितांत पती पत्नीन योजना घालचें आमकां एकच भुरगें पुरो, त्या दोगां भुरगीं पुरो. आमच्या दोळ्या मुखार आसात गणितां. भुरगीं तांच्या दोळ्या मुखारच उतरोवन वेतात. योजना घाल्लीं सगळे निर्फळ जातात. पूण तरी आमी मनीस योजना घालची सोडिना. परत परत
प्रयत्न करता हांव सुलवणी म्हणल्यार आमी प्रयत्न करता हांव आमी घालता आमी एकामेका खातीर आनी आमच्या एकामेकाच्या बरेपणा खातीर योजना घालता हांव तर देव आमच्या खातीर कितली योजना घालचो ना कीर्तन 30:7 हांगा सांबाळटा हांव मनशांची पावलां सर्वेस्पर तीर करता म्हळ्यार देवान सक्कड संगती भोव आपुरबायेन मांडून गेल्यात आनी मनशाक तो दृढ करता आमची पावलां आमी हालतांव आमी दंडळतांव पूण तो दृढ करता म्हणटा कीर्तन तशेंच कीर्तन 130:9 हांगासर हांवें वाचता विचित्रान अद्भुत रितीन देवान आमकां आकारलां रचलां आवयच्या गर्भांत आमकां रचलां म्हणल्यार आमी नियाळ केला तर देवाचें योजन आमच्या हर एकल्या खातीर आसा आमी कशें योजन करता तशेंच देवाचें अद्भुत योजन आमचें आसा येरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत तें आसलें आमी जाणा पयल्या अध्यायांत 5व्या वळीचेर आवयच्या कुशव्यांतच तुका रचच्या आदी हांव तुका जाणा म्हणजे सश्ट ताका गोत्त आसा आनी म्हजी आकारणी जाल्ली देवाच्या योजना वरवींच म्हणलें आमी जाणा तशेंच येरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत 29व्या अध्यायांत आमकां तें वाचूंक मेळटा थंयसर प्रवाद्या मारिफात आमकां मेळटा वय तुमचे पसोत म्हज्या मनांत कसलो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पासोत न्हय तुमचे केस्ते पासोत तुमच्या हिता पासोत न्हय तुमचे केस्ते पासोत केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो येरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथा मारिफा देव आमकां सांगता आमचे खातीर केल्ली ती येवजण्यो भोव आपुरबायेच्यो आसात तितलें मात्र न्हय केवल आमकां मात्र न्हय मागीर पळय येरेमिया ग्रंथांतच 32व्या अध्यायांत 39व्या वळीचेर 39 आमकां वाचूंक मेळटा तांच्या हिता पासोत आनी तांचे नंतर तांच्या भुरग्यांच्या हिता पासोत केवल आमच्या मात आमच्या भुरग्यांच्या संततेक तांच्या हिता पासोत देवान येवजण्यो केल्यात तांच्या हिताक पडटा तें करचें सोडून हांव तांचे तोंड पयस सरचो ना म्हूण हांव तांचे लागीं एक सस्नीक सल्लो करतलो देवान असली योजन आमचे मुखार दवरल्या एक चित्रण आमच्या दोळ्या मुखार हाडचें जाल्यार नव्या सल्ल्यांतलें कननगरी लग्न आसलें लग्न म्हळ्यार कितली तयारी आमी करता आमी जाणा आनी कननगरीच्या त्या लग्नाच्या त्या खरबऱ्यान कितली तयारी केल्ली आसत इतली तयारी तांणी केल्ली सर्व सैरे धैर्य सकड आयल्यात आनी वखा जरासो उत्सव जाता ताणें चिंतिनांतलें घडलें ल्हान ल्हान संगत न्हय मुख्या वांटोच वायनच उणो पडलो आनी त्या काळार भोव गरजेचे विशय तो वायन कारबारान थंयच उणो पडलो म्हळ्यार सगळी मर्यादच गेली म्हूण जालें इतलें योजन इतलें सकड येवजन घालन इतलें सकड प्लॅन करन अखेरेक अशी जाली गजाल पूण आमी जाणा थंयसर जेजू आसर्यां करता आनी आसर्यां करून त्या गणिता मारिफा दुसरोच अर्थ दिता आमी समजो जाय जाल्यार इतलेंच जेन्ना आमी योजना घालता ती आमच्याच चिंतपाचेर आमच्याच सक्तेचेर आमी होंदोन करता जाल्यार आमकां चिंतिनांतलें घडटा उणेपण पडटा पूण जेन्ना देवाच्या कुशे प्रमाणे तें जाता देवान तें येवजिलां ताचे मुखांतर देवाक महिमा जातात आमी जाणा काणनगरीन पयलें असर्यें करून
जेजू ताची देवाक महिमा परगडता आनी थंयसर देवाक महिमा जाता. कितें उणेपण जालें तें उणेपण भरती करून देवाची महिमा जेजू गाजोवंक शकता. खंयसर उणेपण आसा थंयसर देवाचो चड मोग आमकां दिसून येता, चड आमकां दिसून येता. हें भोव अपुर्बायेन सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता. 8वो अध्याय, रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय. हांगासर सांत पावलो 8व्या अध्यायांत 28वी ओळ. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. जें कितें आमी भोगून आसाव हाचे मारिफात देव कितेंय बरेंपण हाडूंक पळयता, बरेंपण हाडूंक पळयता. सांत पावलूच्या जिवितांत ताणें पत्रां हाडिल्लीं, खंयलीं पत्रां अधिकारांत ताणें पत्रां हाडिल्लीं. पत्रां क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्यांक नांच करूंक, तांकां कैद करून तांकां नांच करूंक ताणें पत्रां हाडिल्लीं. पूण जाले विंगडच ताणें 13 पत्रां बरयलीं. दुसऱ्या गांव सोम्याची सुवात परगट केली मात्र न्ही, ते समुदाय आनीक गट करूंक 13 पत्रां बरयलीं. आनी तीं पत्रां आमकां प्रेरण दितात सोम्याचो पाटलाव करच्याक. सांत सावलाचें तें ताचें उणेपण देव अनेक रितीन भरती करता आनी सगळे पवित्र सभेचो एक खांबो जाता. सांत पेद्रू बराबर एक खांबो सगळी पवित्र सोम्याची सुवार्थांत परगट करूंक पावता. सांत पावल हेंच तसो अनुभव विशेश तरान सांगता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 12व्या अध्यायान 10व्या वळीर. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपारवांनी, कश्ट अनवरां, दगदण्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांव धदोशी जालां. बरीचशी एक विशिश्ट चिंता हांगासर आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. 5 संगती सांत पावलो हांगासर आमकां दाखयता. क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांनी, पयलें. दुसरें बेपारवांनी, तिसरें कश्ट अनवरांनी, चवथें दगदण्यांनी आनी 5वें आटेविट्यांनी हांव दादोशी जाला. कित्याक हांव अस्कत तेदना हांव निजाकी सक्तेवत. हाचे विशयांत थोड्यो घडयो आमी नियाळ करया. अस्कतकाय सांत पावलो म्हणटा म्हज्या अस्कतकायांनी हांव दादोशी जाला. विकनेसीस सांत पावलो कळीत जालें तो एक मनीस, नश्वर मनीस, पूण ताज्यो अस्कतकायो तो वळखून घेतल्या वेळार देव ताका ताज्यो अस्कतकायो भरती करता. ताचे उलोवनची सकत जावं कित्याक ताजो स्पिरितान बरोवन ताका विशेश तरान मिसावांक धाडटा. अस्कतकायो मोगाच्या भावा भयणीनो आमी खरेपणी त्यो मानून घेतल्या वेळार त्या अस्कतकायांचेर जैत व्हरोंक आमकां सोमी आदार दिता. सांत पावलोच्या जिवितांत तेंच घडलें. दुसरें बेपारवो. बेपारवो इंग्लिशान इन्सल्ट्स म्हणटा. सोम्याचो पाटलाव करता आसतना साबारांक ताची शिकोवण बरी लागली ना, देखून ताका ताणें बेपारवो केलो, ताका इन्सल्ट केलें, ताका पयस केलें, ताचे विशयान वायट उलयलें. तरी इन्सल्ट आपल्या सोम्याक इन्सल्ट मेळना जाल्यार ताकाय बेपारो असो केला जाल्यार ताच्या पाटलावदार म्हाकाय भोगूंक गेल्लें मेळ्ळें न्ही, सोम्या खातीर मेळ्ळें, ती दादोसकाय ताका थंयसर मेळ्ळ्या. कश्ट अनवरां, हार्डशिप्स कन्नडान कोरते म्हणटात, उणेपण. परत हांगासर मस्तूच थोडे बडी जेवण ना, थोडे बडी खाण ना, फोवते रावोंक ना, वस्तूर ना, अशें ताणें सबार उणेपण ताका सबार कश्ट अनवरां आयल्यात, सबार तरान कितें हार्डशिप्स कश्ट सोंसुचें ताणें पडलां.
आनी आमकांय आमच्या जिवितांत तशें सबार कश्ट आसात. खंयचोय बेस तूं घे, त्या बेसांत त्या बेसाक लक्ती जाल्ले कश्ट आसात. जबाबदारी घेतना कश्ट आसात, हार्डशिप्स. थोडे पटीन ही जडाय इतलें जाता की आमकां जायना, ती जडाय सोसूंक जायना. निराशी जाता हांव, धरणीक शेवटत हांव. समी कुर्सापना पडले बरी, आमीय पडटा. पूण परत उठोन त्या कश्टां वरवीं आमकां कळी जाता आनीकी म्हाका फुडें सरूंक साध्य जाता, आनीकी म्हाका धैर्यान फुडें सरयत म्हणलो बरवो उद येता. दगदन्यांनी म्हणटा सांग पावलो, दगदन्यांनी पर्सिक्युशन सोम्याचो पाटलाव करता म्हणल्या खातीर आनी विशिश्ट रितीची जिणेची रीत तो पाळटा म्हणल्या खातीर ताणें ताका वैरी मेळ्ळे. तो मोगा विशयान तो उलयता जाल्यार ते मोग अपार्थ करना, दुसऱ्याच रितीन आपणाचो अधिकार घेता म्हणले बरी. आनी तितलें मात्र न्ही, दोन्यो दोन तरान सांग पावलो म्हणल्यार ताचे भितरच सोम्याचो पाटलाव करता आसतना ताच्या काळजांत थोडे पटी तो घुस्पडटलो. पूण तरी परत सोम्या लागीं वचोंक दगदोनी जशें हेराम ताका तो म्हणटा कितले बडी मार म्हाका मेळ्ळ्यात, दर्यांत हांव पडलां, उपाशी हांव न्हिदलां. पूण हे दगदोन्यो हांव दादोशी जाला. आठे विठ्यांनी म्हणटा थंयशें म्हळ्यार सबार म्हणजे कन्स्ट्रेंट्स, सबार तरांचे कितें म्हणटा ताका इकट्ट म्हणटा खाणाडान जावना. कितें योजन घालता तें पंता पावना, कितें आलोचन करता तें जायना. अशे सबार तरांचे आठे विटे ताणें सोंसुल्ले आसात. पूण ह्या सगळ्यान ताका कितें कळीत जालें, ह्या सगळ्यांची संगतींनी, अस्कतकायांनी, बेपरवांनी, कश्टान वरांनी, दगदन्यांनी आनी आठे विट्यांनी एक संगत ताका कळीत जाली, देव म्हजे सांगाता आसा, सोमी म्हजे सांगाता आसा. हांवें जी येवचें जाल्यार ही सोमया खातीर, मरचें जाल्यार ही सोमया खातीर. आनी सोम देखून तो म्हणटा हांव अस्कत थेदना, हांव निसाकी सक्तेवंत. आमकां ह्या दिसांनी आमची सकत कितली म्हणली कळ्ळी. एक वायरस आमकां भियान तरतर अशें करता. आमच्या दोळ्यान दिसना तल्लें तें वायरस आमकां भियान सगळो संवसारच हालयता. तर आमची योजना, आमची व्हड व्हड आलोचनो, आमचें कितें खंय पावलें. पूण ह्या वेळार आमचे अस्कतकायेंत आमकां देवाचो उडास करता. सबारांनी सवालां केल्लीं आतां देवळां इगर्जो पुरो बंद पडल्यात. देव खंय आसा? जो कोण देव देवळांत आनी इगर्जेन मात आसा म्हूण चिंता, तांकां तसलीं सवालां येवचें वाजपी. पूण जो देव केन्ना आमच्या काळजांत आसा म्हूण भोगता, ह्या सर संगतींनी, आमच्या कश्टांवरांमध्ये, अस्कतकाये आमच्या आठे विट्यांनी देव म्हजे सांगतात आसा म्हणलें चिंतप आसा, थोबळ मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां कळीत जाता देव आमकां दादोशी करता, आमकां सांबाळटा म्हणलें. आनी ह्या वेळार सदांच सांग पावलो तूं म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, सदांच दादोसपणी जियोंक हांव शिकलां. ह्या सर संगती मारिफात सदांच दादोसपणी जियोंक हांव शिकलां. आय हॅव लर्न टू बी सेल्फ सफिशियंट. आमकां आमच्यो गरजो आखेर नातल्यो. ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. पूण हांगासर सांग पावलो म्हणटा सकळ सोम्याच्या ह्या जिवितांत स्पिरितान तो जियेतलो आनी हातूंत संतुश्टी जावन जियोंक आमकां सांगता. जेन्ना आमच्यो योजना आसात आनी त्या योजना प्रमाणे आमी संतुश्ट जावंक आशेता, तवळ आमकां निराशात मेळटा. कित्याक आमच्या योजनान देवाचें योजन मेळोन ना. पूण जेन्ना देवाचें योजन आसा थंयसर संतुश्ट आसा, सेल्फ सफिशियंट, आमकां होंदूर रावंक साथ जाता, खंयचेय तरान फूड करूंक आमकां साथ जाता. हिंच चिंतना मोतीन दाटोवन एका मागण्या रुपार, कंथारा रुपार मागणें आमचें सोम्या मुखार दवरया. आयक म्हजें मागणें. हें गीत आमी गावया. तुमी उबे रावयेता आनी आयक म्हजें मागणें म्हणून हें गीत आमी गावया.
आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा दिबोळ देवा सोच्या कश्ट मुझे संतोष भरी काळजान दिबोळ देवा तुझ्या मोगा पासून सलचाक माया मोगान आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा दिबोळ देवा दुर्बळ्यांक हांवें तिरस्कार करिना जावच्या दिबोळ देवा तुझ्या कायद्या प्रकार हांवें सदां चलच्या आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा देवाचें तें संरक्षण आमी जोडजे जाल्यार आमकां उधार काळी जाय जाय विशाल मोन जाय जाय खलतेपण जाय जाय पोरनेसोल्ल्यांत सबार गडितां आसात खंयसर देवाचें योजन कार्यगत जाता दावीद राय आमी जाणां ताच्या जिवितांत कितें घडलें एक गवळी तो आनी ताका देवान विंचलो आनी सगळी राजकारभार चलोवची जबाबदारी ताका दिली दावीद रायाच्या जिवितांत घडिल्लीं गडितां तो किर्तनांनी सांगता तशेंच मोइजेच्या जिवितांत घडलें ताणें मोरो जाय आसलें कित्याक चरक्या भुरग्यांक लगड काडीजे म्हणून फाराव्यान सांगिल्लें तरी मोइजे वाचून उरलो आनी मोइजे इस्रायल प्रजेक मुखार व्हरूंक शकलो जुजे ताचे बावूस ताचेर मोसोर पावतात ताका भांयंत घालतात पूण जुजे इजिप्ताक पावलो आनी थंयसर ताच्या भावांकच तांचेंत रक्षण करूंक देवान ताका मागीर वापरलो देवाची येवजण पोरनेसोल्ल्यांत आमकां दिसून येता मोगाच्या भावा भयणीनो देवाच्या येवजणांत आमी कशें जियोवचें म्हणून आमकां आदार जावच्याक किर्तन 30 आनी 7 आसा हें किर्तन आमी कितें समजून घेता हांव तो वेळ आमकां आमच्या देवाची येवजण आमच्या जिवितांत जियोवंक साथ जाता तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसात जाल्यार ते तुमी वापर थंयसर हें किर्तन भोव वापुरबायाचें आसा आनी तो 8 तत्वां
दिल्यांत कशें आमी देवाच्या संरक्षणांत आमी जिये जाय म्हणलें. आनी हें किर्तन 37 हें किर्तन दावीद रायाचें किर्तन. दावीद रायाच्या मोतींत सबार चिंतप आसलें आनी तातूंत एक चिंतप ताचें जिविताचेर तो पळयत आसतना आनी हें किर्तन तें रचता आसतना तो उतर प्रायाक पावल्लो आनी तितले मात न्ही तो ताच्या जिणयेचेर फाटीन दिश्ट घालता आनी ताच्या फाटल्या जिवितांत जाल्ली सर्व अनुभव आनी सर्व घडीत ताका उडास येतात. सबार संगत्यो एकच लेखान वसोणात. ताची योजना निर्फळ जाल्ली आसात. ताचें चिंतप देवातावन पयस गेल्लें आसा. पातकांत तो पडिल्लो आसा. समाजांत वयर निकृश्ट आसलो मनीस वयल्या अंता पावता मागीर परत धरणीक शेवटता. आपल्याच पुतांच्या पूत लगड करता म्हणल्यार भियान तो जियेता. सकट संगती ताच्या मोतीक येतात. दोन संगती ताका समजनात. एका कुशीन तो देवाक चड मोगा आसो पूण आनी एका कुशीक देवाच्या विरोध तो वेता. दोन रितीचें जिवन ताच्या जिणयेंत ताचे दोन रिती ताच्या मदें तो कश्ट हे द्वंद्व म्हणले बरी ताचे आसा. एका कुशीन देवाक चोर मोगा आसो आनी एका कुशीन देवाच्या मोग इतलो आसा जाल्यारय देवाच्या त्या मोगान तो चल्ला जाल्यारय वाट चुकोवन परत गेला अशें सक्कड ताच्या मोतीक येता. देवान दिली शिक्षा ताणें भोगिल्ली आसा हें सक्कड ताच्या मोतीक येता. आनी हें किर्तन 37 त्या किर्तना मारिफात आमकां सबार संगत्यो आमकां मेळटात. तो ताच्या जिवितांत दावीद घुस्पडल्या वेळार कितें घडता थोडी विशयी तो आमकांय दिता. देवान ताच्या मुखांतर आमकां दिलां म्हणयत आनी ही देवान दिल्ले उपादेसूच म्हणयत 8 संगत्यो हाचेर थोडें गमन आमी दिवया. किर्तन 37 खोट्या मनशा विशीं उसांबळ जाय नाका. वायट करतेल्यांचो मोसोर करनाका. पयलें प्रिंसिपल आसा उसांबळ जाय नाका. म्हज्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमचे खुशेच्या विरोध कितें जाता तो वेळ आमी उसांबळ जाता. उसांबळ जावचें म्हळ्यार आमची चिंतना आनी आमचें चिंतप आनी आमचे एक्शन्स आमची कार्य कामां आमच्या नियंत्रणांत नात. उसांबळ जाता. आमची उतरांय आमच्या नियंत्रणांत नात. आमी एका रितीन चुकोवन पडटा हांव म्हणयत. देखून उसांबळ जाय नाका म्हणटा. पयलें खोट्या मनशा विशीं उसांबळ जाय नाका. खोट्यो संगती आमच्या जिवितांत घडतना उसांबळ जाय नाका. उसांबळ म्हळ्यार एका रितीन आमच्या मोतीचें बंदड आमच्या बोगणांचेर चडीत होंदोन रावन मोत बंद जाता ब्लँक जाता. मेंटल स्ट्रँग्युलेशन म्हणत अशें हांगासर पयलें तत्व देवाच्या त्या संरक्षणांत रावो जाय जाल्यार जिणेंत कितेंय खस वयत आसतना वायट करतल्यांचो मोसोर करनाका म्हणटा. पूण अशें परिहार देव दिता बरें कित्याक करता कित्याक खरडा बरी ते सुकतले पाचव्या तना बरी भोंवतले. हांगासर आनीक एक मॅट आमी मुखार वेचून जाल्यार जेन्ना आमकां कस मेळटात या आमी असल्या परिस्थितींत आमकां हेरांचेर दीस पडटा ते इतले सुशेगाद आसात ते बऱ्या तरान त्या मोसोरी हांगासर येता. एनवी येता आनी हे सगळो मोसोर आमचें तें अतृप्ती हाडटा आनी अतृप्ती आमकां अशें उसांबळ जायशें करता. जेन्ना लॉकडावन म्हूण सडन एकचपडी सांगलें तवळ लोक उसांबळ जावन वचून जाता तितल्यो वस्तू घरांनी पुंजोवंक प्रयत्न केल्ले आसा. आनी एक दीस मदें अवकाश दिल्लेंच आमी पळयता लोक वचून रास पडलो आनी हाडलें घरान पुंजोवन दवरलें. म्हळ्यार मोतेची कितें बरो मुखार कितें गत्तू ना आनी ह्या उसांबळ जाता. सबार रितीन हें घडटा. पळयत पुस्तकांत कायन अशेंत उसांबळ जालो. ताची
खाणीक देवान स्विकार केली ना म्हणल्या खातीर कायन उसांबळ जालो, बाबाचो मोसोर ताका जालो आनी आमी जाणाव कायनान आबेलाक लगडच काडलें. देखून पयलें प्रिंसिपल उसांबळ जायनाका. दुसरें, सर्वेस्पराचेर तुजो विस्वास दवर. तिसरी वळीचेर वाचता हांव, सर्वेस्पराचेर तुजो विस्वास दवर. तुज्या सक्तेचेर न्हय, तुज्या बोगणांचेर न्हय, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. कित्याक सर्वेस्पराचेर कोण विस्वास दवरता तो थंयसर आनीक मुखार पळयता, सर्वेस्पराचेर तुजो विस्वास दवर आनी बरें तें कर, देशांत वस्ती कर आनी सुखान जिये. जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता तो सुखान जियोंक शकता. कोण देवाचे खुशी आपल्या जिवितांत करता ताचे तें तृप्ती आसा, विल बी सॅटिस्फायड. आनी कोण देवाची खुशी करता तो देवाक फेथफूल, विस्वासी, या ताका प्रामाणीक तरान ताका विधेय जावन तो रावता. देखून देवाचेर विस्वास दवरून आमी रावत विस्वास दवरचो मनशांचेर. आमकां सरकारांतावन आदार मेळटलो, सवकारांतावन पयशे मेळटले सरकारांतावन आनी हेरांतावन आदार मेळटलो म्हूण आमी आशेता. पूण हांगासर किर्तनकार सांगता, जेन्ना देवाची संरक्षण आमी जोडी जाय जाल्यार ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. देवाचेर विस्वास दवरचें म्हळ्यार ताचेर बुरवोसो दवरचें, पातयेवचें आनी पातयेवचें देवाचो मोग आमकां निरंतरी सांबाळटा म्हणलें त्या पातयेवचें. तिसरी संगत तत्व आसा, तिसरें तत्व 4थ्या वळीचेर आमकां तें पळोवंक मेळटा. सर्वेस्परांतय तुजो संतोश सोद. डिलायट इन द लॉर्ड. सर्वेस्परांतय तुजो संतोश सोद. तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. सर्वेस्परांतय संतोश सोद. आमी संतोश खंय सोदता? आमच्यो सुवातो आसा संतोश सोदून. आनी ह्या दिसांनी संतोश सोदूंक कितें आमगे आटाता? आदल्या हप्त्यांच बंद पडिल्लीं दुकानां उक्तीं जालीं, बारां उक्तीं जालीं आनी आमी जाणा लोकांचो संको कितलो गेलो. आनी संतोश खंयच्याच आटापूण आसा, थंयसर संतोश आटापूण आसा म्हूण चिंता. डिलायट इन द लॉर्ड. किर्तनकार आमकां सांगता सोम्या थंय संतोश पावा. सोम्या थंय संतोश पावचें म्हळ्यार कितें? हांगासर विशेश तरेचो संबंद सोम्या थंय दवरचो. हें सोम्यान जिवन, हें म्हाका जिवीत दिल्लें, ह्या म्हाका ताणेंच म्हाका आकारलो, ताणेंच म्हाका सांबाळचें आनी देखून सोम्या थंय हांव संतोश पावतलो. सांग पावलो म्हणटा संतोश पावा. परतून हांव सांगता सोम्या थंय उल्हास पावा, संतोश पावा. रिजॉयस इन द लॉर्ड. संतोष पावा. कित्याक सोम्या तो कितें आमी अत्रेक आमच्या काळजा जे आसात तें तो दितलो. सोम्या लागीं आमी अशें लागशिल्लो संबंद दवरता. सोम्या तुमचो म्हजो संतोश म्हणटा हांव. थवळ आमच्या काळजाची सर्व दादोसकाय, आमच्या आशा कितें आसा तो भरती करतलो. आनी आमच्या काळजाच्या आशा अत्रेक सोम्या कळीत आसात, ताका कळीत आसात. देखून आमी ताचे थंय सडीत संतोश पावोवंक प्रयत्न करूंक जाय. चवथें तत्व आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, त्या 5व्या वळीचेर आमकां वाचूंक मेळटा. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती. तुजी वाट सर्वेस्परांतय परती. कमीट युअर वे अनटू द लॉर्ड. असल्यो परिस्थिती येता आसतना आमी सबार वाटो सोदता. कितें करचें, कितें करचें, विविध वाटो सोदता. आतां सरकार आनी सकयल वाटो सोदत आसात. आनी आतां हें पिडा, ह्या व्हायरसाच्या विरोध एक वखद सोदून काडूंक प्रयत्न चालू आसा, सबार कडेन जाता. आनी आमी त्या विशयान मागतात आसा सोम्या दाखय आमकां हे फावट वखद ह्या पिडेचे विरोध सोदून काडूंक दाखय. आनी अशें वाटो आमी सोदीत वेता. आनी हांगासर सांगता तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती. ताचेर विस्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. तुजें नितीवंतपण उजवाडा परी परजळशें करतलो आनी तुजो न्याय दोनपाराच्या प्राकासा बरी. आनी हांगासर मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, सोम्या कशीन वाट परतुनची म्हळ्यार कशें?
आमच्या मोतींत देवाचें सगळें योजन आसूंक जाय. देवाचें येवजण कशें आमी सगळां देवाचीं भुरगीं. सुमयान सांगलां आमकां आमच्या बापा म्हणून उलोव करूंक सांगलां. आमच्या बापा ते आमी देवाचें हांव देवाचें भाळ. देवाचें भुरगें म्हळ्या उपरांत देव म्हजो बाप जाल्यार तो म्हजी जतन घेता, म्हाका राखता, सांबाळटा म्हणल्यार तो बरोबर स्वभावार्थ आसूंक जाय. देखून सोम्या कडच्यान ताच्या कुशीन आमची वाट परतूंक जाय. ताजेर भावार्थ आमकां चड आसूंक जाय. सर्वेस्परा मुखार आनी सोमीच म्हणटा हांव तूं सत, हांवूच वाट, हांव तूं जिवीत. सोमयाने बापाक ताणें आमकां बापाची वळख करून दिल्या आनी बापा जशी वाटी ताणें आमकां दाखोवन दिल्या. जेन्ना आमी सर्वेस्परा कशी आमची वाट सडीत परतीतांव तो वेळ आमकां सगळें तो करतलो म्हणलो बरोस आमचें थंय गुंडायस जाता. 5वें तत्व आसा सर्वेस्परा मुखार शांत राव. 7व्या वळीचेर आमकां मेळटा सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर बरोवसो दवर. कोण एकलो आपल्या वाटेन सूख संपत्ती जोडटा म्हूण आपल्या वायट येवजणांनी तो मनीस सुफळ जाता म्हूण तूं सांबळ जायनाका. परत सुमी हांगासर आनी एक रितीन सर्वेस्परा आमकां सांगता सर्वेस्परा मुखार शांत राव. रेस्ट इन द लॉर्ड, वेट पेशंटली. सोंसणीकायेन आमी राखून रावूंक जाय. शांत राव म्हळ्यार राखून रावचें. आमी मागिल्लें आमकां इन्स्टंटली आमी कुडलें मेळना, पूण देवाक कळीत आसा आमकां कितें गरज आसा म्हणून. उसांबळ जायनाका म्हणटा. हेरांचे तांकां आसा, हांकां आसा, देखून त्या येवजणांनी मनीस सुफळ जाता म्हणून तूं उसांबळ जायनाका. देवाच्या ताचेर मुखार शांत राव. आमी हांगासर सुमया मुखार शांत आसांव आनी शांतपणांत सुमी आमचे लागीं उलयता. सबार फावटी आमी पळयता नव्या सोल्यान जेजू गुड्याक वेता, या पर्वताक वेता, अरण्याक वेता, आपल्या बापा मुखार शांतपणी मागणें करता. आनी ह्या शांतपणांत ताका देवाची योजना कळीत जाता. आनी कितें फुडें कशें करी जाय म्हणल्यार आमकां कळीत जाता. आनी सबार शांत भक्त येवकरिस्ता मुखार वेळ करताले शांतपणी सोमया मुखार बसचें शांतपणी आनी ताचे मुखार वेटिंग द लॉर्ड पेशंटली. आमकां आमी योजना कितें करी जाय म्हणल्यार तो दाखयता. कार्दिनाल फुलटनचें शीन ताचे हर एका दिसा 1 वर सक्रामेंता मुखार तो करशितालो आनी आपल्या सगळे जिनयेची सगळी तो म्हणटा जिनयेक विशिश्ट दिशा तो दितालो आनी आमी कितें करी जाय म्हणलें तो सांगतालो. शांतपणी सर्वेस्परा मुखार शांतपणी रावचें. देखून घरांनी सांगता आमी मेळ्ळे वेळार घराय आमी आसतना थोडो वेळ शांतपणी आल्तारी मुखार रावचें. तेर्सा वेळार शांतपणी सोमया मुखार रावचें, ताचें मिस्तेर आमी नियाळचें. हें सर्व आमकां किर्तनांकरान सांगलें बरी. सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर बरोवसो दवर, उसांबळ जायनाका. आनी हांगासर डू नॉट मर्मर, शांत रावना, पुरपुरचें न्हय, या गुणगुणचें न्हय, कंप्लेंट करचें न्हय, एकामेका दुरसोवचें न्हय, पूण मौनपणान रावचें, राखून रावचें. सोमी सकड आमच्या बऱ्याक करता म्हणलें करचें. आनी ह्या सोंसणीकायेन आनी आमच्या आत्मीक त्या संबंदांत आमकां मौनता गरज आसा. तुरे फावटी आमी भायल्यान आमी मौन बसल्यान जावं पुरो, भितर आवाज, भितर कळवळे आनी कितें जाता म्हणलें सोर संगती घडटात. देखून सोम्याक आमकांत सरंड या आमकां शरणागत करचें. क्रिस्तांवपणाचें आनी एक क्रिस्तांव जिविताचें आनी एक नांवूच समर्पण करचें, आमकां समर्पण करचें देवाच्या पांयांत थळा. जोप्रावादान केल्लें बरी. देवान दिलें देवान वेलें, हरसलें जावं ताचें नांव. शांतपणी तो रावलो. ताच्या इश्टांनी ताच्या पत्नीन झगड्यांनी ताका देवाच्या विरोध उलोवंक ताका बोळ केलें तरी तो देवान दिलें देवान वेलें, हरशिल्लें जावं ताचें नांव. असलें चिंतप मोगाच्या भावा भयणीनो आमचें थंय बरोवसो उद्देशन करता. आनी आमकां
सोम्या सांगता सोमकोंक आदार दिता. सोवें तत्व आसा क्रोधांतावन पयस राव. 8व्या वळेर वाचता हांव, तुजो राग सांड, क्रोध पयस कर. कित्याक उसांबळ जायनाका, जाशी तर फकत वायट करूंक पावतलोय. आमकां कश्टाक पडटना राग येता, क्रोध येता, उसांबळ आमी जाता. नजो हाची परिणाम कितें? किर्तनकार सांगता, तुजो राग सांड, क्रोध पयस कर, उसांबळ जायनाका, जाशी तर फकत वायट करूंक पावतलोय. कित्याक खोट्या मनशाचो नाश जातलो, पण सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरतात ते देशाचे वारेस्तार जातले. आमचो राग आमकां नासाक व्हरून पायता म्हणल्यार आमी जाणां. देखून हांगा जर सोमी किर्तनकार सांगता, सर्वेस्परा थंय बरवसो दवर, पूण हे राग क्रोध सांड. राग आमचे थंय वायट चिंतना अशें करता, आनी वायट चिंतना वायट करण्यांक कारण जाता. तेन्तेसवां तशेंच, तेन्तेसवां आमकां येतात आनी आमकां पातकाक कारण जातात. राग क्रोध ताचो परिणाम एकच, पातक. आनी पातक म्हळ्यार आमचे नाश. सत्वें तत्व हांगासर किर्तनकार दिता तें 32वी ओळीचेर आसा. सत्वें प्रिंसिपल, डिपार्ट फ्रॉम इवल. वायटाक पाट कर, बरें तें कर म्हणटा, आनी सदां काल तुका एक निवास आसतलो. वायटाक पाट कर, बरें तें कर, आनी सदां काल तुका एक निवास आसतलो. डिपार्ट फ्रॉम इवल अँड डू गुड अँड ड्वेल फॉर एवरमोर. हांगासर देवा जेन्ना आमी वायटाक पाट करता, बरें करता, देवाच्या घरांत आमी आसता. आमकां कळीत आसा, सांत पावलून सांगलें बरी, आमी पवित्रात्म्याचें मंदीर. जेन्ना वायटाक पाट करता, बरें करता, आनी आमचे थंय देव आसा, पवित्रात्मा आमचे थंय वस्ती करता, आनी आमच्या मारिफात आमकां त्या बोळान तो भरता, आनी बरेंच करूंक आमकां तो करता, आनी आमी बरें खबर परगट करीत वेता. ती देवान आमकां दिली ती बरी खबर, ती आमी दित वेता आनी बरें करीत वचोंक आमी शकता. आनी माने 8वें तत्व आमकां दिलां 30 आनी 40व्या वळीचे 34. सर्वेस्पराचेर बरवसो दवर आनी ताचे वाटेन चल, देसाचो वारिसदार करून तो तुका उबारतलो. परत हांगासर सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरच्याक किर्तनकार आमकां आपोवणें दिता. आनी कितें पयलें सांगलां तें सकळ एक सामारी म्हणले बरी ह्या वाक्यांत आसा. मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, किर्तन 30 आनी 7 आमकां असलें एक आपुरबायेचें चित्रण दिता, कशें आमी देवाच्या संरक्षणांत रावूं जाय म्हणून. पाप साहेबान ह्या दिसा मागण्या उलो दिता आसतना म्हळें, द बर्निंग हार्ट ऑफ एवरी क्रिश्चन इज प्रेयर. मागणें आमचे हर एक कितें किर्तनकारान हांगा सांगलें आसा तेंच पाप साहेबी सांगता, एन्ट्रस्टिंग आवरसेल्स टू लविंग आर्म्स ऑफ आवर हेवनली फादर. बापाच्या वेंगेंत आमी रावचें, बापाच्या वेंगेंत रावचें, आमी सकळ संगती ताच्या हातांत दिवचें. कशें एक ल्हान बाळ आपल्या बापायच्या हातांत आपणाकच दिता आनी बापाच्या वेंगेंत सगळें संरक्षण जोडटा, तशेंच बापाच्या मोगांत आमी संरक्षण जोडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी मागया, ह्या संदिग्ध परिस्थिती वेळार सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. हें मागणें म्हणटा आसतना तुमचे मतींतच हें मागणें तुमी म्हणा, सर्पद्वेदार आनी खाकुतीच्या देवा, तुजो हात तारान करूंक शकना म्हणून तितलो मोठो न्हय, तुजे कान आयकूंक शकना म्हणून तितले बेरे न्हय म्हूण तुवेंच आमकां सांगलां. आमच्या मागण्याक तूं केन्नाय कान दिताय म्हणून तुवें आमकां उगडापें केलां. सगळ्या संवसारार विस्तरोणाच्या
कोरोना व्हायरसाच्या फेस्त पिडे वरवीं आमी तुजीं भुरगीं भियेल्या तुज्या उतरांची सकत धाड आनी आमचें बेकळवळाचें वादळ आमचेर आयिल्लें तें तूं थांबय सोम्या. देवा बापा, ह्या प्रस्तुत संदिग्ध परिस्थितीचें नियंत्रण तूं करताय म्हणलें आमकां समजशें कर आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक शांती आनी भद्रती लाभय. तूं गूण करचो सोमी आनी वैज. यू आर द लॉर्ड हू हिल्स अस. ह्या वैरसा वरवीं कश्टतल्या सर्व पिडेस्तांक आनी तांच्या कुटुंबांक भलायकी दी, पेखोवणी दी आनी तांची जतन करच्या दाखतरांक, वैद्यकीय सिबंदेक तांकां धैर्य, रक्षण आनी तशेंच सुशेग दी. तुजी काकूत आनी दया मरणाच्या थंडीर आसल्ल्यांक पाठय आनी मरण पावुल्ल्यांक ससनाचें सूख लाभय. हे पवित्र आत्म्या जनवायाचे भंडार तूं विज्ञानीक आनी ह्या पिडेक वखद सोदून काडूंक वावुरच्यांक तुजी जनवाय दी. सरकार आनी अधिकारिणी लोकांच्या बरेपणा खातीर, संवसाराच्या बरेपणा खातीर फवत योजना रुपीत करून कार्यगत करूंक तांकां आदार दी. सोम्या तुवेंच म्हळाय देवान संवसाराचो सोयी मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतेल्या कोणासच नाश जायना जावच्याक, बघार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. आनी सोम्या आमी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आसां आनी तुज्या मोगाचो अनुभव हांगासर आमकां जाता आनी तुवें म्हणलें ती उतरां आमी पाती येता सत मानता. देवान संवसाराचो सोयी मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो कोणासच नाश जायना जावच्याक. आनी सोम्या आनी ते आपोस्तल दर्यांत बुडता आसतना, मत्सो बुडता आसतना तांणी बोब मारली. सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडता. लॉर्ड सेव अस, वी आर पेरिशिंग. हिस्स बोब आमची सोम्या. सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडता. ह्या प्रक्षुब्ध प्रस्तुत परिस्थितींत तुज्या भुरग्यांक सोम्या भें आनी खळवळ्यांक वळोवंक जायनातले बरी कर. तुजेर भरोसो दवरून तुजें येवजेन पातयेवन तुंच सर्व जाणार, तुंच सर सक्तेवंत, तुं सर काकुळदार आनी सांबाळनार आनी तुज्या पुता मारिफात कुरपेवेर कुरपा तूं आमकां दिताय म्हणलें आमी पातयेवन तुजे कुशीन परतशें कर. तूं सर्व नियंत्रण करताय. तुज्या हातांत आमचें जिवीत आसा. आमच्या जिविता विशीं तुका एक उद्देश आसा आनी हो उद्देश तुमचो तुज्याच वेळार कार्यगत करताय म्हणलें आमी समजशें कर. तुज्या संरक्षणाचेर पत्तेन दोन जियोंक आमकां शिकय सोम्या. कित्याक तुमची येथाय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याक ताचें संरक्षण आमी जोडी जाल्यार जिणेच्या हर एका घडये आमी ताका अर्घां दिजय, ताका स्तुती करूंक जाय आनी ताका हरसूंक जाय. देखून आमी घव्या गीत हर एक घडी म्हज्या जिविताची. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिवासता. भक्तीन गावन संतोषाची
सोम्या तुका आवडीता हर एक म्हज्या सुख संतोषांत सोम्या तुजो सांगात सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखांत सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता बावट म्हजो दंडळताना सोम्या तुका हांव भोग मारता तुका म्हज्या देवाक वळखता दिंबेर पडून नमन करता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता आनी उरलो थोडो वेळ सोम्याक आराधन करून ताका अर्गां होगळाप दिवन आनी तशेंच मरयेतय आमची भक्त आदारण मरये मारिफात जेजू सरशी वसोंक हो एक बरो अवकाश भोव सुंदर गीत सक्रामेंताक आराधन करचें तसलें आमी तवळ तवळ गावचें दुलोप जेजू मोगाळ उदार तांतली थोडीं वाक्यां वा दोन प्रत्येक जावन चरणां आमी आतां गावया. दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार कितलो मोगाळ इस्तामचो आमचे संगीत दीस रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवी मोगाचो ताची बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो केदी वर्ती भीमोती सोदर्योतो वेची कथम्या पोटलून दरता
बापाक दिता तांकां ओपून कुरपे शिळ्यान निटयता आपलेंच रक्त मांस तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां ओपून कुरपे शिळ्यान निटयता आपलेंच रक्त मांस तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता ह्या गिताचे शब्द आमच्या काळजांत परत आनी परत गाजोवन दीत, आवाज उठोवन दीत, सोम्याचें बरेंपण आनी आमचें किरकोळपण दोनीय सांगाता नियाळन आमचो मोग मौनपणी उसार्या. आमची जबाब आमी तुका आराधन करतांव येसुमिया. आमी तुका आराधन करतांव येसुमिया. पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आशिल्ल्या खऱ्या देवा आनी खऱ्या मनशा आमी तुका आराधन करतांव येसुमिया. विश्वास आनी काकुळटीचे ग्रेस्तकायेन भरिल्ल्या आमच्या सोडवणदारांनी इमॅन्युएला आमी तुका आराधन करतांव येसुमिया. श्रेश्ठेच्या आनी चरित्रेच्या राया आनी सोम्या आमी तुका आराधन करतांव येसुमिया. पातका आनी मरणाचेर जैते वंचल्ल्या सोम्या आमी तुका आराधन करतांव येसुमिया. पुनर्जीवन जावन बापाच्या उजव्याक बसून आसच्या मनशा कुळाच्या इश्टा आमी तुका आराधन करतांव येसुमिया. सोम्याक आराधन करचें गीत आमी म्हणया हे देवा बापा तूं सर्गीच्या. ये देवा बापा तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता ये जेसु क्रिस्ता तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे
समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्रात्म्या तुझगीचा सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. देवान आमकां रसलांस ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताचें आराधन करूंक आनी कितलें चड आमी ताचो मोग करता, ताची सेवा करता, आराधन करता, तितलें चड सोम्याचो मोग आमी भोगता आनी तोच आमकां उखलून धरता आनी ताची हाजरी आमच्या भितर आमकां भोगूंक मेळटा. आमचो विश्वास चडटा. मौनपणी परत सोम्याक आमी आराधन करया. बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक आमी आराधन करता. ताणेंच आमकां ताच्याच सारक्याचें आनी स्वरुपाचें रचल्यान देव जावन आसा मोग, बाप, पूत आनी पवित्र आत्म मोगूच जावन आसात आनी त्या सारक्यान आनी स्वरुपायन आमकां देवान रचलां. असल्या मैपासी देवाचेर आमचो विश्वास दवरया, आमचो भावार्थ उसारया आनी आमी निरंतरी आमकांच समर्पून दिवया. आमी वडोल आयकलें, दुसऱ्या नियाळांत आमचें समर्पण करचें, देवाच्या बऱ्यापणांत वळखून आमकांच आमी सोडून दिवचें. तशेंच पयल्या नियाळांत आमी आयकलें देव जावन आसा मोगूच म्हणून आनी ताचो मोग दाराळ मापान आमच्या काळजांत तो वत्ता. तर मोगाचो अनुभव केल्ली आमी, ताची गोडसाण साकल्ली आमी, आमकांच ताका भेटोवन दिवया. आमचो भावार्थ उचारया. तुमचे जबाब: आमी तुजेर पातयेता येसोम्या. आमी तुजेर पातयेता येसोम्या. आमच्या सडवणे पासो सर्गींतावन देवून आयिल्ल्या बापाच्या एकल्याच जनीत पुता, आमी तुजेर पातयेता येसोम्या. आमच्या असहायक परिगतेंत आमचेर दया दाखोवच्या सर्गींच्या वैजा, आमी तुजेर पातयेता येसोम्या. वायटांतावन आमकां निवारूंक आपणाकच भेटयिल्ल्या बलिदानाचे शेळये, आमी तुजेर पातयेता येसोम्या. आपल्या मोगाच्या परजे पासोत आपलोच जीव दिल्ल्या बऱ्या गवळ्या, आमी तुजेर पातयेता येसोम्या. सासणाचें जिवीत दिवच्या जिविताच्या उंड्या आनी अमरपणाच्या वखदां, आमी तुजेर पातयेता येसोम्या. निरंतरी सोम्याचेर आमची पातयेणी दवरूंक जेजू उलो दिता. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार
तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा हें गीत आमी गावया. तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. हांव खरेपणी पातयेता. पातयेवचें म्हळ्यार शरणागत जावचें, संपूर्ण आमकां समर्पण दिवचें. कश्टांची मोडां ह्या दिसांनी आमचे दाराळ मापान उक्ताना हांव खरेपणी सोम्यातय पातयेणी दवरतां. मौनपणी आमकां आमी विसारया आनी सोम्याक आमची जाप दिवया. पातयेतेल्यांक सर्व संगती साथ दिव म्हळां जेजून. आनी पातयेल्ल्यांचो भावार्थ पळोवन तांकां उल्हासिलें. तुज्या भावार्थान तुका गूण केली. अशें पातयेतेल्ल्यान थंय विशेश तरान संतोश पावसो जेजू आमचे थंय संतोश पावता. आनी आमी पातयेल्ल्याचो रूपकार जावन ताणें केल्लें बरेंपण वळखून घेवचें सहज. तर आतां आमकां लाबिल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर सोम्याक अर्गां दिवया. तुमचे जबाब: अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मोगाळा जेजू, आमकां तुवें भावार्थी जिवीत दिल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरें क्रिस्तांव कुटुंब फावो केल्ले खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरी आवय बापाय वडिलां भुरगीं आमच्या कुटुंबान फावो केल्ले खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरी फिरगज याजाक धार्मिकां दिल्ले पासत. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. दिसपडटो ग्रास आमकां फावो केल्ले खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सर कश्टान वारां मदें आमचो मोग करून आमकां सांबाळून व्हेल्ले खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. परगांवांत आशिल्ल्या भावा भयणीक राखून व्हेल्ले खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या दिसांनी तुजे लागीं सडीत मापान येवंक आनी मागणें करूंक अवकाश करून दिल्ले खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र साक्रामेंत घडोवन आमकां त्या मुखांत पवित्र केल्ले खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर कस सोसून कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या खातीर. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू.
अर्गां दितां हांव सरस्परा म्हणलें गीत केवल ताचें कोरस आमी गावया. अर्गां दितां हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या उपकारां व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हरसीत हांव तुजें नांव. अर्गां दितां हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या उपकारां व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हरसीत हांव तुजें नांव. मगाळ भाव भयणीनो, पवित्र जावन आसलो देव आमचे मुखार आसा आनी म्हणटा पवित्र जाया कित्याक हांव तुमचो देव पवित्र. पवित्र सभेंत सांत भक्त भाग्यवंत दाराळ आसात आनी पवित्र जावंच्यो वाटो ती आमकां शिकयतात. खंयच्यो वाटो आसात? एक खंडीत जावन काळजाचें खालतेपण. जेजू खालतो जालो तशें आमी खालते जावचें. दुसरें निरंतर मागणें. खळनासतना मागा सुमयान सांगलां. बरवसो खंडी नासतना मागा म्हणून. तिसरें संपूर्ण दंडवणी. त्याग करचें, सॅक्रिफीस करचो, आमच्या जिवाचेर थोडो इल्लो बोर घालचो, उपास करचो. आयचो दीस दंडवणेचो, प्राजिताचो, मागण्याचो दीस. आनी ताच्या सांगाता उदारपण दाखोवचें. चवथें देवाचें उदारपण वळखून ताचेर संपूर्ण विश्वास दवरचो आनी आमी उदारी जावचें. आनी पांचवें देवाच्या कुशेक खालतीमान घालचें, म्हळ्यार ताच्या कुशेक ताळ पडा सारकें जियोवचें. ह्यो 5 वाटो आमकां खरेपणी भाग्यवंत जावंक वाट दाखयतात. तरी आमकां देवाची कृपा जाय. आमचेच ताकी हें सक्कड करूंक जायना. ह्या वाटांनी चल जाय जाल्यार सोम्याचो आदार जाय. हरी एका आत्म्याक, हरी एका मनशाक ताका जाय त्या मापान देव पवित्रोत्मो दिता, ताची कृपा दिता तें आमी जाणा. प्रत्येक जावन आमकां ही देवाची कृपा मेळाजे जाल्यार आमकां मरी मेळाजे म्हणटा सांत लुई मारिया ग्रिग्नो दे मॉन्टफोर्ट वा सांत मॉन्टफोर्ट म्हणटा. देवाची कृपा आमकां मेळाजे जाल्यार आमकां मरी मेळाजे म्हणून. कारण मरी संपूर्ण कृपेन भरलेली आनी ह्या संवसारांत कृपा दिश्टीक पडच्याक म्हणजे जेजू क्रिस्तस देवाची कृपा दिश्टीक पडली सांत पावलोन तिताक बरयल्ल्या प्रमाणे. आनी ती कृपा मरये मारिफात आमकां लाभली. देखून आमी तिका कृपेचे माये म्हणून उलो मारता. आमच्या सोम्या जेजूची कृपा तिचे मारिफात आमकां आयल्या. तीच कृपेन बरयल्ली म्हणजे देवूच तिका संपूर्ण नितळ, निस्कळ, निश्कळंक राखून व्हरता. आनी तिचे मारिफात नितळ बलिदानाची शेळी जेजू आमकां लाभता आमकां पवित्र करच्याक. सर कृपेन बरयल्ली मरी देवाच्या कृपेची खजानदार म्हणयेत. जेजूचे सक्कटशे गूण ती आमकां शिकयता आनी पवित्रत्म्याची देणी आमकां मेळाशें करच्याक पवित्र सभे सांगाता मेळोवन ती मागणें करता. उडास आमी दवरया. पेंतेकोस्ता दिसा मरी आपोस्तालां सांगाता मेळोवन मागणें करतली. कृपेचे आवयक मरयेक आतां आमी तेर्सा मारिफात उलो मारया. सांत लुई मॉन्टफोर्ट 3 वाटो आमकां सांगता आमी मरये थंय कशें देवासांव आदार येत गी म्हणून.
पयलें अप्रूप तिका उलो मारचें, तिची मजत मागची. दुसरें मरियेचो भक्त जावन आमोरी तेर्स असली मागणी म्हणची मरियेच्या मेळांनी भरती जावचें वा तिची बेंतीण घालची, खोंत घालचें, ही रीत. आनी तिसरी रीत मरियेक आमकां संपूर्ण समर्पण दिवचें, म्हळ्यार मरियेचो गुलाम जावचें. आमी म्हणटा एक मागणें, म्हजे राणये म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा वा आयच्या राती हांव तुका समर्पितां, म्हाका समर्पितां. म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हण लेख. गुलाम धन्याचो आस्त आनी वस्त कशें आमी मरियेक म्हणटा, तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणून म्हाका लेख म्हणून. आनी तें अति उत्तम भक्तीपण वा देवासांव. देखून ह्या 3 वाटांनी आमी 2 वाटो वापरया. पयलें मरियेची भक्त आदारच्या खातीर तेर्स म्हणचो आज उजवाडाचें मिस्तेर, आनी तेर्स म्हणून जाल्या उपरांत मरियेक आमचेंच आमी समर्पण करचें. उजवाडाचो पयलो मिस्तेर. जेजू जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेता. क्रिस्त उदकांत देंवता. नेणटो निरापराधी आमचे खातीर पाताकच जावन देंवता. तवळ सर्ग उक्तो जाता. बापाचो ताळो आयकता. हो म्हज्या मोगाचो पूत म्हणलो आवाज. आनी पवित्रोत्मय देंवता. सांतिसीम त्रिंदद परम पवित्र त्रित्वेचें उगडापण जाता. आनी ह्या आत्म्या मारिफात जेजू आपलें मिसांव मुंदारसून व्हरता, तवळ आनी आज पर्यंत. आज देखून प्रत्येक जावन आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक मिसावांक सोदून काडच्या खातीर मागया. आमच्या हर एकल्याच्या गरजां पासो ती मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पदकां मुगोस, आनी आमकां ताळलेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैवी फॉल्ट जेकुसीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पत्क्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी जसा आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां मोक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेस्त सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोपाय. दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू काना नागरी उदाक आशिल्ले वायनान बदलून आपली महिमा परगडता. शिसांची काळजां हें व्हड अजाप सोम्यान खेल्लें तें लग्नाच्या मटवान पळोवन सत मानतात. तो खरोच देवाचो पूत आनी ताची महिमा वळखून घेवन सोम्याक आपलें समर्पण करतात. साबार जाणां त्या दीस जेजूक सत मानतात. हें घडलें मरयेन विसारले मारिफात तांकां वायन ना आनी सिसांक तिणें सांगलें तो कितें सांगता तें तुमी करा. मरी आमकां आमच्या जिवितांत वायन उणो पडिल्ल्या वेळार जेजू कडेन मागता तांकां वायन ना आनी आमकांय सांगता तो कितें सांगता तें तुमी करा. कुटुंबांत घडिल्लें सोम्याच्या मणियारपणाचें पयिल्लें अजाप आनी आज आमचीं कुटुंबां कश्टार आसात. थंय हांगा शिंपडल्यांत आमी जाणाव कुटुंबाचे मनीस थोडे सोलोवन वेतात, फाटीं आपल्या कुटुंबाक थोडे वाटेर तंग जावन मरतात, थोड्यांक स्विकार करनात आनी असल्या परिस्थितींत आमी पावल्या आसता. परत आमच्या कुटुंबाक गूण करूंक सोम्या कडेन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू
आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सडकन तुजी काकुळतेची अधिगर्स आसल्या सरकार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर जेजू देवाचें राज परगट करता आनी पातकी जिणी बदलूंक उलो दिता. त्या दीस दिल्लो उलो ताच्या परगट मिसांवाच्या सुरवेर आजून तो दिता. तोच उलो पातकी जिणी बदला, बरी खबर सत माना आनी ताच्या बराबर बोगसाणेय तो बसयता. हांव तुजीं पातकां तुका बोगसितां, समाधानान वस. कोण कालतेपणान ताचे थंय येता तसल्यांक समी समाधानान धाडटा. आमच्यो सांकळी तो तुटयता, आमचें वजें तो काडटा, नवीं मनशां आमकां करता, आमचें गाय थांबयता. आमचो देश, आमचो सगळो संवसार विंगड विंगड गायांनी भरिल्लो आसा. ते गायी कसले आमी जाणां. आमच्या देशा खातीर आज प्रत्येक तरान ह्या खणा वेळार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक मुक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पदक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पदक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पदक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पदक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पदक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पदक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पदक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पदक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पदक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमा पदक्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी जसो आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्यान सडकन तुजी काकुळतेची अधिगर्स आसल्यां सरकार वोन पाय. चवथो मिस्तेर जेजू रुपांतर जाता. जेजूचो परजळ देव बापाचो परजळ ताचें मुखामळ आनी ताचें आंग वस्त्रां सकड जळजळटालीं आनी बापाचो ताळो आयकलो
हो म्हज्या मोगाचो पूत, हो म्हाका भोवसड मानवला, ताचें तुमी आयका. सोमयाचें आयकूंक बापूच आमकां उलो दिता. आनी ताच्या सांगाता कोडू पाशांव भोगूंक, ताचो अर्थ समजूंक, अनभोग करूंक, शेकी पुनर्जिवन जावंक आनी पवित्रत्म्याचें देणें घेवंकी पोत्सू देव आमकां अवकाश करून दिता. एक मूठ मातयेन देवान आमकां रूप दिल्लें आनी आतां मनशा कुडीक रुपांतर जावचें भाग आसा म्हूण सांगलां. एक मूठ उबीर घेवन देवान आमकां ताच्या सारक्याचीं रचयल्लीं आनी आतां हो उबीर ससनाच्या ससनाक जियोवचें तसलें रुपणें जावंक पावलां. जेजूचें जिवनपण आनी तसो रुपांतर आमकां कितें राखून आसा गे म्हणून सांगून दिता. तर नवें जिवीत हाण दिवचें हातेर जावन आसच्या पवित्र सभे पासत आमी मागया. देवाचें उतर सक्रामेंत सर तराची कृपा आमकां पवित्र सभे मारिफात मेळटात. साल्वासांवाचें हातेर म्हणून आमी म्हणटा पवित्र सभेक बापसाहेबा पासत, सर्व क्रिस्तांव परजे पासत, सर्व बावर्ती लोकां पासत, याजक धर्मिकां पासत आमी आतां मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पदक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी, येमकोडाच्या भुजांतले आमकां निवार. सोमेस्तात्म्याक सडकन तुजी काकुळटीची अधिकर्स आसल्या सरकार बोन पाय. पांचवो मिस्तेर जेजू येवकारिस्त घडता. हुंडो घेवन ताणें म्हळें, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. आनी वायनाची खाल्स घेवन म्हळें, घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशांच्या फातकांच्या बोगसाण्या पासत वारोवचें आसलें तें नव्या सोल्ल्याचें रगात सम्यान बलिदानाचे शेळयेन वारयल्लें आनी ह्या मारिफात आमचीं पातकां धुवन काडल्यान अखेर पर्यंत ताणें मोग केलो ताच्या सिसांचो आनी नीज जावन तो मोग केल्लो अजून पर्यंत आमकां मेळटा एवकारिस्ताद्वारे सम्याक आमी आराधन करता मात न्ही ताकाच आमच्या जिवा भितर घेता पवित्र कुमगारांत हांगासराच्या सम्याक आराधन करून आतां पांचवो कर्ण म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर नादीक कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर नादीक कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर नादीक कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर नादीक कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर नादीक कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर नादीक कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर नादीक कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर नादीक कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर नादीक कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट तुजे कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाची माये आमो पापयां खातीर नादीक कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदि तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी कोणाच्या बुजांतले आमकां निवार सोमेस्तर्या सडकन तुजी काकुळटीची अधिगस आसल्या सरकार वोन पाय. म्हजे राणये म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयचे सावन तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज म्हाका सगळोच कांय दवरनासतना देखून ये मोगाळी मेळे हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. सक्रामेंताचें आराधनाचें गीत गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता. Yedia voda sacramenta sastang naman guruya purvilyatya rupam
उनबेच्या अस्कत विश्व्यां बावळताचे बोळ दिव्या जशें बापाक तशेंच पुताक उल्हासांनी स्तुती जावं पृथ्वी महिमा ससना एका साड्यान हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. प्रार्थया. हे देवा, विची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमान तुका बरबोश आमच्या माय म्हयन्याचे दुलो प्राणये चरणांक तुज्या लागता माये माय म्हयन्याचे दुलो प्राणये चरणांक तुज्या लागता माये. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव कार मोरी आशीर्वाद दिवांकां. भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन यावर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.